आमगेली भास कोंकणी. कोंकणी आमची भास, कोंकण आमचो गांव. आमच्या कोंकणांत आमी कोंकणी जावन आसा. कोंकणी संघ सा ॲग्नेस विद्यालय स्वायत मंगळूर आनी पोएटिका कवींचो पंगड संगे मेळून सदार करतात पोएटिका कवी गोष्टी 15. ह्या कार्याक आमचे मदें हजर आसात सा ॲग्नेस विद्यालय हांगाची प्रांशुपाल बोईन दोतोन वेनेसा एसी, पोएटिका कवींच्या पंगडाचे एडमिन मानस नवीन सुरतकर, पोएटिकाचे निर्देशक विश्व कोंकणी कलारत्न बाब एरिक ओझेर, कोंकणी आबोली बाय जॉयस ओझेर, आमचे आदले रजिस्टर चार्ल्स पायस, कोंकणी संघाचे संयोजक मानस एल्सन हिरगन, कोंकणी संघाचे कार्यदर्शी बाय अलिशा सिक्वेरा. आयच्या दिसा कविता वाचन करूंक आसचे प्रमुख कवी सांगातच हजारांच्या विद्यार्थींक, शिक्षकांक आनी सर्व कोंकणी मोगींक बऱ्यांतली बरी दोनपार मागता. आतां स्वागताच्या नस्पदवारी कार्याक सुरवात मागच्याक बाय आयवी आनी पंगडा कडेन विनंती करता. तुमकां जडांक फुलांचो बाय दितात, मोराक पाखांचो बाय दितात, मळबाक तारांचो बाय दितात, तशेंच वेदेक मानाचे सैरे सोबाय दितात. हांव विनंती करतां कोंकणी संघाची कार्यदर्शी बाय अलिशा हिने सर मानाच्या सैऱ्यांक वेदेक येवकार मागच्याक. मनीस जोशी तुम्ही मुखार येजे आमचे एडवायझर विशेष मानान तुमकां कदेल रक्ते आसा.
कार्याक वा आमच्या घरांत आयलेल्या सैऱ्यांक स्वागत करची आमच्या मध्ये आसची एक अपुरबायेची रिवाज. हांव विनंती करतां आमची कोंकणी संघाची कार्यदर्शी बाय आलेशा सिक्वेरा हिचे लागीं जमलेल्या सोमेस्तांक स्वागत मागच्याक. देव बरी दोनपार तुमकां सोमेस्तांक. कोंकणी संघ सा ॲग्नस विद्यालय स्वयत मंगलोर आनी पोएटिका कवींचो पंगड संगी मेळून सादर करता पोएटिका कवी गोश्टी 15. ह्या कार्याक उद्घाटक जावन आमच्या सर्व कोंकणी वावरार पाठिंबो दिवच्या ह्या विद्या संस्थाची प्रांशुपाल बाय दोतोन वेनेसा एसी हजर आसात. तुमकां हजर आशिल्ल्या सर्वांचे नांवी हार्दिक स्वागत मागता. हांव विनंती करतां बाय कुशीन मुखार येवन सांकेतीक रितीन शॉल पांघरून स्वागत करच्याक. ह्या कार्यांत आज आमचे बागस मुनियेत विश्व कोंकणी कला रत्न माणसोबान गुरकार, जिने साधन पुरस्कृत बाब एरिक ओझेर आनी कोंकणी आबोले संदेश पुरस्कृत बाय जॉयस ओझेर हजर आसात. तुमकां हांव ह्या कार्याक मानपूर्वक स्वागत मागतां. हांव विनंती करतां मानेस्त डेल्विन आनी बाय टिना तुमी मुखार येवन सांकेतीक रितीन स्वागत मागच्याक. ह्या कार्याक विशेष पाठिंबो दिल्लो आनी सर्व कवींक संगाता हाडलेले बऱ्यांतले बरे कवी पोएटिका पंगडाचे ॲडमिन मानेस्त नवीन पेरेरा सुरतकल आमचे मदें आसात. सर, तुमकां हांव स्वागत मागतां. मानेस्ताक बाय रेनुशान स्वागत मागाजे म्हूण विनंती करतां. कोंकणी संघ ॲग्नस विद्यालयाचे संयोजक आनी आमकां सर्व रितीन पाठिंबो दिवच्या मानेस्त एल्सन हिर्गन तुमकांय हार्दिक स्वागत मागतां. ह्या कार्याक हजर आसच्या मानेस्त चार्ल्स पायस तुमकांय स्वागत मागतां. हांव विनंती करतां मानेस्त एल्सन हिर्गन तुमी शॉल पांघरूनची. आमचे संगी आज हजर आसात मानेस्त जॉसी पिंटो, तुमकांय स्वागत. ह्या कार्याक हजर आसच्या डीन्स, विभाग मुखेस्त, विविध गंधातावन आयिल्ल्या सर्व कवींक, उपन्यासकांक, विद्यार्थींक आनी सर्व कोंकणी मागींक मोगासो आनी गनासो येवकार मागतां. स्वागत, सुस्वागत. आम्हा सोमेस्तांक स्वागत मागल्या तुकांय स्वागत. मोगाचे न्हू, आतां कवी गोश्टी उद्घाटन जाता. उद्घाटनाची रीत विशेष आसा. निवणे वयर एक मातयेचें मनन आसा. तातूंत इर्जन आसा. इर्जान म्हळ्यार दही. ते साळ्ळेंच ताक जाता. ताक जावन वयर लोणी उपेता. ताक साळचें म्हळ्यार चिंताप आटोवचें. चिंताप आटोवन 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 एक सोबीत कविता उदेता जशें लोणये बरी. तशें आज वेदे वयले मुखेल सैरे आनी सकड हें ताक साळ कार्याचें उद्घाटन करतले.
आता विनंती करता आमच्या कॉलेजाची प्रांशुपाल बंद दोतोन वेनसा येसी तुम्ही कार्य उद्देशून 2 उतरां उलोवंचात. वेदी सबैल्या मोगाच्या आणि मानाच्या सैऱ्यानो वेदी मुखारासच्या कविनो आणि कवयत्रीनो आणि उर्बवंत आसक्तिवंत युवजनांनो बहुसोबीत अर्थभरीत रितीनं आयच्या ह्या कार्याचें उद्घाटन जालें. हाचें विवरण आयकून म्हाका निज संतोश भोगलो आनी कवी म्हळ्यार कितें, कविता म्हळ्यार कितें असो सर अर्थ आटापिल्लें एक दृश्य आमी ह्या इनॉग्रेशनांत देखलें. कोणें चिंतलां, कोणें योजन केलां तांकां हांव शाबासकी पटयतां. ह्या घडये सांत ॲग्नीस सालांत तुमकां पुरो देखतना म्हाका मस्त संतोश भोगता. सामान्य रितीन एका पांगडांत 1 या 2 कवी कवयत्रींक आमी आमची भेट जावंक पुरो, आतां आसूंक पुरो. पूण आज 10, 12, 15 कवी कवयत्री हांगा आसात. हेंच आमचो संतोष, होच आमचो संभ्रम आनी हे एक रिचनेस म्हणयेत, ग्रेसकाय म्हणयेत. ह्या एका कार्याक आमकां पाठिंबो दिला पोएटिका कवी पंगडाचो ग्रूप आतां न्हू. हांव तुमकां एरिक बाब ओझारियो आनी नवीन पिरेरा सर्वांक तुमकां आभारी जावन आसा. तशेंच अंजे संगी सहायक घेवन हें कार्य मांडून हाडलां आमच्या कॉलेजीच्या कोंकणी संघातावन एल्सन आमचो सहायक प्राध्यापक, तशेंच कोंकणी संघाची सर विद्यार्थिनी. तुमकांय हांव शाबासकी पटयतां. आज खंडीसावन हांगा आसल्या कोंकणी संघाच्या भुरग्यांक हांवें विचारलें एल्सनाक आमचीं कितलीं भुरगीं आसात घेवन. सडावत आसतात थोड्या ग्रुपांत, पूण तो म्हणालो ना सिस्टर, आज तांकां इन्स्पिरेशन मेळटा. नेक्स्ट कवी गोश्टी आमी करतना खंडीत जावन ती मुखार येतात म्हणून. सो मोगाच्या भुरग्यांनो, मोगाच्या विद्यार्थिनीनो, म्हजी आशा कितें म्हळ्यार मुखार तुमकांय एक कवी जावन पळोवंक आनी आज हांगा येवन कविता बरोवन कविता वचन करतली तुमकां एक इन्स्पिरेशन या तुमकां एक उमेद जावन दित आनी तुमचें तें आसलें टॅलंट मुखार हाडूंक या उर्बवंत करूंक ती तुमकां उत्तेजन दिवन दित म्हणून म्हजी आशा. थँक्यू आनी सर्वांक देव बरें करूं. बोरे मागिल्ल्या सिस्टर, तुमकां देव बरें करूं. कोंकणींतले एक विशेष जोडे आज आमचे मदें आसा. आपल्या जिणेंत सरता वेळ कोंकणीक दिवन कोंकणी मातयेची सेवा तांणी दिल्ली आसा. विश्व कोंकणी कलारत्न बाब एरिक अलेक्झांडर ओझेरियो आनी कोंकणी आबोले बाय जॉयस ओझेर. आज आमी कोंकणी संघाचे तर्फेन तुमकां मेळ्ळ्या पुरस्काराक अभिनंदन पाठोवन मान करूंक खुशी व्हरता. हें कार्य चलोवन व्हरूंक बाय मेल्विटा पिरेरा लागीं विनंती करता. देव बरी सांज देव तुमकां सोमेस्ता. पोएटिका कवी गोश्टीच्या ह्या सोबीत कार्यान ह्या जोड्याक मान करचें खंडीत जावनी आमचें बागसय. कोंकणी मातयेक सेवा दिल्ली जैती आसात तरी एरिक बाब आनी जॉयस बायेन आपली जिणे समर्पिल्ल्या मनशान सूख जावची ना. 1949 मेच्या 8 तारखेर कोडियालच्या जेप्पून जल्माले मानेस एरिक अलेक्झांडर ओझारियो ल्हान तावनूच तालेंतवून आपले मुळावे शिकप जेप्पू प्राथमीक इस्कोलान आनी कशिया हायस्कुलान संपोवन उंचल्या शिकपाक राजस्थानाच्या अजमेर सांत तेरेज मायनर सेमिनारीक भरती जाल्ले. 9वेंत शिकतना
फमद नट नसिरुद्दीन शासंगी नटन करचो अनुभव तांकां वेदीक चड लागीं हाड नायलो. उपरांत आपलें मुखलें शिकप कोड्यालच्या सा लुईस कॉलेजीन संपवन 1972 वर्सा कर्नाटका बँकांत वावर सुरू केलो. कामेल्यांचे समस्ये पळोवन जायतीं संघटना तांणी बांदून समस्ये परिहार करूंक वावर केल्लो. बँकाच्या कामांत सुटका मेळिल्लीच तो पुरत्या मापान कोंकणी संस्कृतीचो कार्यकर्तो जावन वावराक देवलो. 1000च्याकय अदीक पदांक ताळ बसयली. संवसारभर 800 वयर संगीत कार्यां सादर केल्ली. कोंकणीत एक तखनातलो झुजारी जाल्ली कीर्त तांची. कोंकणी संघटन माणसोबान आनी कोंकणी दायजा केंद्र कलंगन बांदून हान माणसोबानाचो गुरकार जावन सेवा दिवन आसात. कोंकणी भाशेक तांणी दिल्ल्या वावरा पासत 1993 वर्सा कर्नाटका राज्योत्सव प्रशस्ती तांकां फावो जावन कोंकणी समाजेन तांकां कोंकणी कलारत्न म्हणलें बिरूद दिलां. फाटल्या अर्द्या शतमानांत कोंकणी संगीत संस्थांचो राखणो जावन पुरत्या मापान आपली जिणी मायभास कोंकणीच्या उदरगतेक समर्पण दिल्ल्या तांकां ह्याच फेब्रुवारी 19 तारखेर कोंकणी नाटक सभेन तांकां जिणे सदान पुरस्कार दिवन मान केला. हफ्त्यान दोन फावटी डायलिस आसा तरी एरिक बाब आजुनी कोंकणी सेवक जावन आसून अस्मिताय कोंकणी चलनचित्र काडूंक फुडें सरल्यात. तांकां आमी सर बरें मागताव. कोंकणी आबोले बाय जॉयस ओझेर एरिक बाबाची पतीन. जॉयस बाय 1952 नोव्हेंबर 26 तारखे जेपून जल्मली. संगीत तिच्या जिनोसान आसतले. तिचो आन तिच्या तालेंतांक पाठिंबो दितलो. ल्हानतावनूच संगीत क्षेत्रांत आपलो वेळ तिणें करसिल्लो. तिणें भाग घेतिल्ल्या सडावत संगीत स्पर्धांनी पयलें इनाम तिणें आपणायलां. जेप्पू फिर्गस स्क्वेअरांत बाय जॉयस आनी बाब एरिक सांगाता मेळ्ळी. 1974 डिसेंबर म्हयन्याच्या 29 तारखेर बाब एरिकान कोंकणी आबोलें आपल्या काळजान माळिल्लें. तांच्या वट्टान देवान दोगां तालेंतवंत भुरगीं आनी 4 नात्रां फावो केल्यान. फाटल्या जायत्या वर्सां जॉयस बाय गायता. आपले तालेंत माणसोबान संस्थाक दिल्लेंच कोंकणी संगीत क्षेत्र ग्रेस्त जालां. आपल्या 17व्या प्रायारी ताळो तरणाटो आसा. आजुनी ती गायता. कोंकणी संगीत क्षेत्राक कलेक आनी संस्कृतेक सांगतच कोंकणी समाजाच्या निस्वार्थ देण्या खातीर 2011 वर्सा माणसोबानान कोंकणी आबोलें बिरूद दिवन मान केलां. ह्याच फेब्रुवारीच्या 7 तारखेर तिका संदेश मंगळुरान संदेश पुरस्कार दिवन मान केला. ह्या जोड्याक एकच म्हयन्यात असलें पुरस्कार मेळिल्लें एक व्हडलें साहसीस मुनयेत. तुमची कोंकणी सपनां सर नीज जावं दीत. तुमकां देव बोल भलायकी दिवन राखूं दी म्हणलेंच आमचें मागणें. वेदेराजच्या सर सैर्यांनी ह्या जोड्याक सन्मान करच्याक हांव विनंती करतां. Festa santek ya gucerwa festa santek wocuya festa santek wocuna mi hasun kelun natuya festa santek ya gucerwa festa santek wocuya festa santek wocuna mi hasun kelun natuya nana
सोसना चेड्या चुलूंक सगळो घाट कंट्या कुट्या वाट तर चारोत आमी हाडुया वता दोग सोसना तर दामास तुका दुरुया कंट्या कुट्या वाट तर चारोत आमी हाडुया वता दोग सोसना तर दामास तुका दुरुया फेस्ता सांतेक या गो चेडवा फेस्ता सांतेक वचुया फेस्ता सांतेक वचून आमी हांसून खेळून नाचुया फेस्ता सांतेक या गो चेडवा फेस्ता सांतेक वचुया फेस्ता सांतेक वचून आमी हांसून खेळून नाचुया सन्मान स्वीकार केल्ल्या बाप एरिक ओझेर तुम्ही कार्याक बरें मागून 2 उतरां उलोवच्याक विनंती करता. सर्वांक सर बरी सांज मागता. पयल्यान पयलें ह्या पोएटिका ग्रुपाक कडेन हांव माफ मागता. तांणी म्हजेर अभिमान दवरून म्हजें नांव हर एका तांच्या आमंत्रणान घालतात. पूण हांव पावलो सुरवेच्या कवी गोश्टीक कलांगणान जाल्लें आनी आयच्या 15व्या त्या मध्ये हांव नाचना तरी तांणी म्हाका सोडूना. दुसरे कोणी जाल्यार सांगताल्यात तूं आसूं दिया ती आमी मुखार या ते मुखार गेल्यात देखून हांव ताका शाबासकी दिता आनी बक्षिया म्हणटा. मुखल्या दिसांनी भलायकी आसल्यार आयचो दीस जावन भलायकेचो न्ही. आज म्हाका डायलिसीस जावन आयला मात बँडेज काडून आनकी पूण आज हेजेच म्हणल्यार हट्टान आयला देखून तुमकां हट सोडिनातल्याक देव बरें करूं म्हणटा. ह्या पिढे मदें आमची कामां मुखारसून वतात. अस्मिताय म्हणलें एक कोंकणी चलनचित्र आमी करते आसा. येदोळ 12 दिसांचें शुटींग जालां आनी आतां दुसऱ्या अवधीचें शुटींग थोड्या दिसांनी सुरू जाता. बऱ्यान चल्ला. बरी काणी हांवेंच बरयल्या त्या देखून बरी. कोंकणी भाशे विशयांत कोंकणी मनशां विशयांत कोंकणी इतिहासा विशयांत कोंकणी संस्कृतीच्या स्वभावा विशयांत ह्या पिंतुरांत आमी चित्रावन लोकांक भास आनी संस्कृती कितें अस्मिताय म्हळ्यार कितें हाची वळख दिवचे प्रयत्न करता. मनोरंजन बिलकूल आसतलें. मोग आसा, काणी आसा, पदां आसात, नाच आसात, त्या मदें संदेश आसा. देखून ह्या पिंतुराक सकणाचो सहकार आशेता. पयल्यान पयलें संत आग्नेस इस्कॉलाच्या कोंकणी संघाच्या भुरग्यां लागीं हांवें एक विनंती केल्या. ह्याच आयतारा सकाळीं 10 वरार तुमचें मॅरेथॉन आनी पुरो जाल्या उपरांत सकाळीं 10 वरार कलांगणांत त्या पिंतुरांत एक रस्त्या नाटक आसा. रस्त्या नाटक त्या रस्त्या नाटकांत तुमी भाग घेवचे आनी तसो अभ्यास पुरवां आयतारा सुरू जाता. येदोळूच कोणें नांव दिलां गी ना गी एल्सनान कशें केलां गोत्तू ना. हांवें पुरो ताचेर सोडलां. ताका सहकार दिया आनी येया. एक रस्त्या नाटक पिंतुरांत. तुमी पिंतुरांत येतात, पिक्चरांत येतात आनी एक बरो संदेश लोकांक दितात अस्मिताय ह्या विशयान. देखून तुमचो सहकार आशेता. आनी आज आयिल्ले आमी कवी गोश्टी म्हणून त्या कवी गोश्टीच्या पयले येदोलो लांब संभ्रम जालो. देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें. ह्या कार्याक बरें मागिल्ल्या बाप एरिक ओझेरियो तुमकां देव बरें करूं. वेदेरासच्या मानेस सैऱ्यांक सोमेस्तांक देव बरें करूं. तुमी मुखली बसकां स्विकार करचें म्हण विनंती करता. मुखलो वेळ आज आमी राखूनासची कवी गोश्टी आरंभ करता. आयच्या दिसा सुंकन हातीन घेवन कवी गोश्टी चलोवच्याक 2 प्रमुख व्यक्ती आमचे मदें आसात. मानेस एल्सन हिरगन आनी मानेस्तेन जॉयस पिंटो किन्निगोळी. तुमी वेदेरासची बसकां स्विकार करूंक विनंती करता. मानेस्तेन जॉयस पिंटो कोंकणींतली एक उत्तम कवयित्री.
गांवांत किन्निगोळीची 2013 वर्सा हांवें तिरवा आरिवुगळू म्हणलो कविता बूक आरंभ केला. तिणें बरयली थोडी पदां रेकॉर्डिंग हंतर आसात. प्रस्तूत आपल्या स्व उद्यम अर्बन शेफ हातून सांगत दिवन आसात. हांकां आमी स्वागत मागता. आनेकले मानेस्त आसात हेल्सन इर्गन गांवांत कारकोळ इर्गनचे एक कवी, कार्यनिर्वाहक, कॉयरिस्ट आनी उपन्यासक सेवा दिवन आसात. आनी आयच्या कवी गोश्टीचे मुखेलपणी तांणीच घेतिल्लें आसा. उडपी डिओसिसीन युवा पात्र युवा गजाचे संपादक जावन तांणी सेवा दिल्या. पप्पा तूं सुपर, तूं कोणाचें, सुन्याचें रुदान, कुर्सावाट अशे जायती कविता तांणी लिखल्यात. आयले वार लोकां मोगाळ जाल्लें तूं ये गोपान म्हज्या आल्बम सॉंगाचें लिखणें तांचेंच. सोमेस्तांच्या नांवान तुमकां हांव स्वागत मागतां. ह्या दोनी मानाच्या व्यक्तींक पोएटिका एडमिन मानेस्त नाविन पेरेरा सुरतकार तुमी स्वागत मागच्याक विनंती करता. ದೇವ್ ಬರೀ ಸಂಸ್ದೇವ್ ಸೋಮೇಸ್ತಾನ್ ರಾಗಿ ಉಲೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ देव बरे सांज देव. ओके पयल्या फावटी आमच्या ॲग्नेस कॉलेजींत आमी कवी गोश्टी चलयते आसाव. पयल्या फावटीच चलयते आसाव कालाक म्हळ्यार थोड्याच तेंपा आदी आमी कोंकणी सांगांगासर आराम केल्लो. आनी आज ताचे उपरांत विविध कार्यकरी जे तशें करचे अशें करचे म्हण व्हडले व्हडले प्लॅन्स आसात आमचे. पूण दीस गेले बरी एक कार्य आमी चलयते आसाव. ऑक्टोबराच्या 1 तारखेर एरीक बाबान हांगासर आयिल्ले आनी आमी हांगासर कोंकणी सांग आराम केलो. आमकां कोंकणी विभाग हांगा ना तरी कोंकणी ECA जावन आमी घेतलें आसा. आनी भुरग्यांनी 40 भुरगीं स्वाकुशेन मुखार येवन ती सांदे जावन आसात. आनी कोंकणी सांगान कितें जाता हांगासर तुमकां सांगचें जाल्यार हर एक शेनवारा सरी सुमार 2 घंटे थोड्यांक इल्लें सावन बगता भुरग्यांक. पूण म्हाका एक मिस्तेर आमी सांगाता मेळटा आनी हर एक शेनवारा तांकां कितें तरी नवें सांग कोंकणीचें. सडावत इल्ले पेंटेची भुरगीं आसल्यान इंग्लीश मुळाची भुरगीं आसल्यान फस्ट कोंकणी उलोवंक आमी सुरू केलें. हांगासर म्हाका ॲग्नेस येता आसतना जायते लिपोवन लिपोवन कोंकणी उलयतली दिसताली. ते उक्त्यान उलयतात तीच खुशी. ताचे उपरांत अशें मुखार गेले हांव हर एक दिसा म्हणलें बरी भुरग्यांक ओव्यो म्हळ्यार आयलें, वेर्स म्हळ्यार आयलें अशें ल्हानशेंच आमी तांकां तरबेत दिवन आसाव. आनी आज हें हांवें इंट्रोडक्शन काले दिलां म्हळ्यार म्हाका तुमची गरजा. हांगासर तुमी भोव फामाद कोंकणी शेतान येळिल्ले जायते आसात. म्हाका तुमची गरजा. तुमी हांगासर केदाळाय जाता तुमकां पुरसोत आसतना म्हाका एक संपर्क करा आनी येता म्हूण सांगा. उरलें पुरो वेवस्था हांव करतां. आनी आमच्या भुरग्यांक तुमी वेळा जाय. तुमकां कितें गोत्त आसा तें तुमकां कळय जाय. प्रिंसिपलाक हांवें भास दिल्या. हांवें पोस्टर तिका धाडटना ती म्हणली आमची भुरगीं कोणी कितें कांय कविता वाचन करनात म्हणून. आमची भुरगीं जेवंक शिकोवनात. आतां लायचें तांकां आनी जेवंक शिकिल्लेंच तीं जेवतात. देखून इल्लें लावंक इल्लें तुमी इल्लें शिकयचें. बरें. मायंगे म्हजे कोंकणी 7 जल्म आसल्यारी माय तुज्याच गर्भांत किर्लोंक दी. बाळपणाली पयली मेठांगे माय तुज्या पालवाक धर्न काडूंक दी. ही उतरां तुमी जायते बुटी आयकलें ना सोंग पुरो म्हजी न्ही. हांवें कॉपी केल्ली मनेस्त रॉनिक रास्ताची. आनी हांवें ही उतरां ही पद आयकतना ही उतरां म्हाका बारीक आसलीं. आनी आज आमकां कोंकणी दीस म्हूण येत. कोंकणी जायते कवी आसात. गळाय करनासतना शीत आंगणाक देवया. पयले आसात आमचे मदें मनेस्त विनोद. तांचें नांव म्हाका बारीक कशी लागलें. विनोद म्हणून येत. आनी हे विनोद भोवशा आज फस्ट आयले तेच सगळी म्हणून समान सगळ्या कार्याक फस्ट आयले तेच. तांचो फोटो पळयतना आज इल्ले काड धरून आयल्यात ते. तशें इल्लें म्हाका घुसपोड लावन जाल्यार येवन भायर बसुले. मागीर कळ्ळें पक्का कवी गोश्टीक सायलें म्हणून. हो मनीस जिवंत लांब आपल्या बर्फांनी बंडाई कवी म्हूण नांव वाडयल्लो. ताचें नांव आयकून खुशी म्हूण हांवें तुमकां सांगलें आसा.
अपूर्वेची मोग मोग कविता तुमच्या मुखार हांव विनंती करता बाय वेनेसान मुखार येवचे कवीक शॉल दिवन शॉल घालून तांकां स्वागत मागसो ह्या वेळार हांव विनंती करता हांगा तुमकां चिटी वांटल्यात सगळ्यांक हे चिटी काल्याक दिले म्हळ्यार कांय रॉकेट करनाकात आज ह्या कवितेत हांव धरून अकरेच्या कविते मुखसोर तुमकां कोणाची कविता पसंद जाली जाता एकच नांव मस्त जाणांचे बरोवंक ना एकच नांव तुमकां पसंद जालें मात्र मनीस पसंद जायचे म्हणना कविता पसंद जायचे आनी ताचें नांव तुमी हांगासर अकरेक करंड्या घालूंक आसा आनी तांतूं आज कोणाचें नांव सगळ्यात येता वोटींग मेळटा ताका एक बरें कॅश प्रायज आसूं की कॅश प्रायज न्ही कॅश प्रायज आसा बाई वेनेसान मुखार येवचें आमच्या कवीक स्वागत मागचे एक 4 ताळयो दिवया मुकलो वेळ मानेस्त विनोद तुमच्या मुखार म्हजी कविता जावन आसा नास्तिकाचो मोग नास्तीक देवाक पत्यना तशें हांवूय नास्तीक हांवूय देवाक पत्यना देवाक खंयच्या पत्यना गे म्हळ्यार तुमी आराधन करच्या आमी आराधन करच्या आमी मिसां बलिदानां भेटोवच्या सक्रामेंत भेटोवच्या त्या देवाक हांव पत्यना कित्याक पत्यना म्हळ्यार ताणें सर्ग आनी संवसार रचला आनी ताका आमचें हें पुराय गरज आसा गे म्हणलें क्वेश्चन सगळ्या संवसाराचो रचणार तो सो आमच्या मनशापणांत आमची केल्लीं बरीं कामांत ताका वर्तें बलिदान जावंक पुरो करना तशें म्हजे तसल्या नास्तिकाक ताणें मोगार घालां आनी मोग ताणेंच रचुल्लो मोग कोणा कडेन जाता म्हणून तुमकां सगळ्यांक गुर्त आसा तशें नास्तिकाक मोग जाला म्हजी कविता सोबाय तुजी कसली गो बाय सदां तुका पळोवची पिसाय सोबाय तुजी कसली गो बाय सदां तुका पळोवची पिसाय घरास बोस भायर वचो नाका खंय सूर्यो चंद्र तुज्या मोगार पडटी धाय घरास बोस भायर वचो नाका खंय सूर्यो चंद्र तुज्या मोगार पडटी धाय सर्ग संवसाराच्या रचणाराक पुरसत कशी मेळ्ळी सर्ग संवसाराच्या रचणाराक पुरसत कशी मेळ्ळी रोसोंकू भांगरात असली बावली रोसोंकू भांगरात असली बावली मोगाची गिरांत ताकाय लागली दीस रात वावून रचलां तुका नास्तिकान मोगार पडच्या खातीर मोगाची गिरांत ताकाय लागली दीस रात वावून रचलां तुका नास्तिकान मोगार पडच्या खातीर मोग संवसारार रोसलो ताणें रडणे काळजाचें सांगचें कोणा कडेन मोग संवसारांत रोसलो ताणें रडणे काळजाचें सांगचें कोणा कडेन मोगा खातीर माग जय देवा कडेन मोगा खातीर माग जय देवा कडेन बोरी 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 यांची कथा सांगची कोणा कडेन बोरयो म्हळ्यार गोत्तात न्ही रिप्स पोर्क रिप्स केल्यात न्ही देवान बोरयो काणंत आदावतावन येवेक रचल्लें सो बरी बरी यांची कथा सांगची कोणा कडेन लांब न्हीद दिवन अशें कित्याक केलें ताणें लांब न्हीद दिवन अशें कित्याक केलें ताणें देव बरें करूं देव बरें करूं सुरवेक नास्तीक म्हणटा इल्ली घुसपडली म्हण थोडी हांव सिस्टरीक पळयतालो पूण मुखार मुखार गेल्लेंच ताचे कडेन तर म्हाका जेवणी ताणें सांगलें देव बरें करूं बापूरबायची कविता तोंड बावल्यार फोणकुले जातात मायाक गाला फोणकुले पडल्यार दिसता ती जगमग तीच आमच्या मोगाची टिचर सेंट अलोशियस हायस्कुलाची शिक्षकी भुरग्यांच्या मोगाची तशेंच आमच्या तुमच्या मोगाची हसनमुखी फेलसिल्लो बो देरेबायल आतां तुमच्या मुखार आपली कविता घेवन कळचे बरी आजना फेलसीबाईक स्वागत मागच्याक बायरी मागली नेटा तुमी मुखार येवचें सुमेस्तांक बरी सांज मागता म्हज्या कवितेचें नांव आसा कलचे बरी आज ना आयचो दीस वेगळोच आयचो दीस वेगळोच कलचे बरी आज ना वेळा काळा तेकीत सगळें जिवीतच बदलना वेळा काळा तेकीत सगळें जिवीतच बदलना आवय पालो मोगासो वेळ उतरणूच गेलो
आवय पालो मोगासो वेळ उतरणूच गेलो मात्याकेक कूट दिल्यारी बाळ कोडतीर उबो मात्याकेक कूट दिल्यारी बाळ कोडतीर उबो बापोय आसरो घनासो वेळामध्ये खिरोण गेलो बापोय आसरो घनासो वेळामध्ये खिरोण गेलो बुदीक एक उतर सांग बाळ जगड्याक रावत उबो बुदीक एक उतर सांग बाळ जगड्याक रावत उबो भावा भयणी मोगा गांस कसलो वेळा दवणेंत मायाक जालो भावा भयणी मोगा गांस कसलो वेळा दवणेंत मायाक जालो स्थान मान आस्त बदीक जमोन शांतस जरोन गेलो स्थान मान आस्त बदीक जरोन शांतस जरोन मेलो मेस्त्री शिस गांस नाजूक मेस्त्री शिस गांस नाजूक वेळा काळामध्ये अरनिल्लोसो मातशें सुकल्यार गळ्या पास वेळा काळामध्ये अरनिल्लोसो मातशें सुकल्यार गळ्या पास मेकळून वसत मेस्त्रीचें शिस मेकळून वसत मेस्त्रीचें शिस सैरी दैरी गैरी गैरी वेळा उबणेंत लिपोणूच गेली सैरी दैरी गैरी गैरी वेळा उबणेंत लिपोणूच गेली मनशा मोलां वागोवंक हारलीं सांग कलचे बरी आज आसा वेळा मनशा मोलां वागोवंक हारलीं सांग कलचे बरी आज आसा कलचे बरी ना आज सरोन गेलेल्या कालीक रडोन फायदो ना आजीक कलचे बरी ना आज सरोन गेलेल्या कालीक रडोन फायदो ना आजीक हाती आसच्या आईच्या वेळाक धणी तूं तुकास हाती आसच्या आईच्या वेळाक धणी तूं तुकास देव बरें करूं बोबरी कविता फिल्सीबाई ती आपल्या कवितेद्वारे सांगूंक आशेता की आतांच्या काळार चडटा आवय बापायक एक वा दोगां भुरगीं चड कोंडाटायन वाडयतात आपणें कश्ट भोगलां तेंचे भुरग्यांनी भोगचें नाका म्हूण चिंतात ते दळा भुरग्यांक कश्ट येतना ते फूड करची शाती आसना आनी जिवितांत दांटोन पडल्यार भुरगीं आवय बापायची बुदबाळ आयकूंक तयार आसनात इस्कॉलान सयत तांकां जोर करूंक मारूंक आडवरलां जाल्यान आतां भिरांत मेस्त्रेगत भुरग्यांक दुखल्यार मात्र त्या दुखीतान पाठ शिकोवंक मेळटा म्हणलें सत समजोवंक आतांच्या पिळगेक साध्य जावंक ना म्हणटा फिल्सीबाई भोव बरी कविता परबीन तुका हांव एक कवी गोश्टी गेल्लो हांगासर इंटरव्यू दिल्ली इंटरव्यू पास जाल्ली मागीर एक हप्तो गॅप आसलो एक आयतारा कोट्याळ ते कवी गोश्टी गेल्लो थंयसर तूं कालें करताय म्हणून म्हाका अशें विचारतना हांव ॲग्नेस कॉलेजींत काम करता म्हणून तितल्यान सांगतना सगळ्यांक अजाप कवींक चेडवांच्या कॉलेजींत तुका काम मेळ्ळें म्हाका कितें हांगा कितें गुत्त म्हजें कश्ट आतां ओके हांव काल ॲग्नेस कॉलेजी विशीं सांगता म्हळ्यार ॲग्नेस कॉलेजी 100 वर्सां जालीं चेडवांक आसलें दार आंकडो आतां इल्लो उक्तो जालो इल्लो व्हडलो गेला गेट व्हडली गेल्या आनी आज आमचे मदें आसात मानेस्त सी.व्ही. लोरेटो ॲग्नेसा विशयान ॲग्नेसाचो ताळो अपुर्बायेची कविता सादर करच्या हांव विनंती करता बाय रोशनी मोंतेरो तुमी मुखार येवनशे आमच्या कवीक स्वागत मागसो मोगान आनी मानान ही म्हजी कविता 160 वर्सां सेवा दिल्ल्या सांत आग्नेस कॉलेजीक अर्पोवंक म्हाका भोव चड संतोश भोगता म्हजी कविता सांत आग्नेस ताळे शिकपा घर सांत आग्नेसा तुज्या मुखार आसा रस्तो परजेसो तुजे बगलेन आसा तेंपल देवाचें बांदून तरण्या मतींनी विशाल रस्ते मनशापणाचे तांच्या काळजा तेंपलांनी मोगा सेवे दिवे पेटोवचें व्हरतें भागतें तुजें 100 वर्सांच्या विद्या मंदिराक
13 वर्सांची सली अद्भुत प्रेरण मनशापणाच्या बळान वळच्या तारवाक दैविकपणाचें बळिश्ट सुकाण ना हांगा रायांचो दबाव फकत नैतीक मोलांचो पर्वत शिकपागरचो बळवंत प्रभाव मार्तिराच्या रक्तान बावडताचें बी ना किंचित बे ना कसलोच दुबाव वेळाच्या नाडींनी बदलावणेची बोटां वर्सांच्या वाडींनी प्रगतीची मेटां धार्मीक सामाजीक सांस्कृतीक थळार भावार्थाची भद्र बुन्याद कला वाणिज्य विज्ञान तंत्रज्ञान परजळची तारां तुज्या मळबार रोमा शहराचे आग्नेस माडतीर उदेंतीच्या रोमाचे परजळीक नेकतीर परिवर्तनाच्या तुझ्या दर्यांत नांत तडीक पावनांतलीं लारां क्लासरुमाचीं जनेलां फुडाराचीं उक्तीं दारां एक सुरसली रस्त्यार रावाना मोद्यांनी सुकणें गोंटेर पावाना पिडेस्त मोतींनी पिडेस्त समाज बांदपा कामुक काळजांनी निस्कळ मासा रांदपा कपटी घोशणांचें खदवळ उदाक स्त्रियांच्या शोशणान वळता मारतीर रगत वांकडे रस्ते चलयांक जोंपय मारचे गीद आबलेशी वेदीर मारतीर स्त्रियांक रीद शिकपा प्रभावान तुज्या सांत आग्नेसा सुटों धरून समाजाची न्हीद सांत आग्नेसा तुजे भितर उजो आसा पालवंसो न्ही तो पेटोवंक आसा हांगा जाणवाईबरच्या मोतींनी उजो तो जळटें आगटें जावंक आसा स्त्रियांच्या शोशणा विरोध झुजोवंक दादल्यांचो आबलेसा पर्वत शिंदून मळबाक बुपचें ज्वालामुखी तो जावंक आसा शिकपा सवें समाज परिवर्तन करची शाती तुजे भितर आसा खतखती हे सांत आग्नेसा जाणवाय भरूंक पावनांत दोळे जाणवाय भरूंक पावनांत दोळे ओडतांत तुज्या फुल्लले कळे रावंक सको स्त्रियांचे दुकां वळे सांत आग्नेसा तुज्या निस्कळ धैर्यादीक मार्तीरपणा रगता वळे जावं बळवंत प्रेरण झुजारी जडांचे घणघणीत ताळे तूं समाजीचें खमीर पीठ पुगोवनसो उडीत तूं समाजीचें खमीर पीठ पुगोवनसो उडीत वर्सान वर्स दी सांत आग्नेसा स्त्री शोशण खंडन करचें धैर्यादीक जुडीत वर्सान वर्स दी सांत आग्नेसा स्त्री शोशण खंडन करचें धैर्यादीक जुडीत देव बरें करूं जॉयस बाईन परो आमच्या सीवी बाबाची ओळख धाडटाना तातूंत एक सेंटेन्स धाडिल्लें म्हाका तें हांवें ब्रॅकेटीन घालें म्हाका सांगूंक पयलें बीन दिसलें कांय ना ताची कविता आयकल्यार दुसऱ्या प्रसंगाची गरज ना म्हणून आनी हें सतून म्हाका आतां कळ्ळें मिसा वचना बरो हांव हांगासर सा एग्नेसाची जिवीत एग्नेस कॉलेजीक ताणी बरें करून अनुयाय करून सांगलां भोवशा ह्या कवितांत आमकां कळटा की ताणें सा एग्नेसाची जिणी फरकिल्या ताच्या उपरांत एग्नेस कॉलेजीचे हांगाचे पुसक्कड पळोवन फरकिला म्हणून बघता देव बरें करूं मनीस सिवील वरेटो तुमकां मुखली लेखकी जिवंत म्हजे बरी मोटवी तरी लेखणेंत चिरूक तिच्या उत्तीम चिंतपाच्या लेखनांनी काणयांनी कादंबरींनी आनी तिच्या उत्तीम कवितेनी लोकां मोगाळ जाल्ली किन्नी कांबळा इस्कॉलाच्या भुरग्यांची मोगाची शिक्षकी मोवाळ मोगाळ उलोवपी लवी गंजीमटा ती आतां तुमचे मुखार घेवन कविता बजेट हांव विनंती करता बाया श्वेता तुमी मुखार येवनशे आनी आमच्या कवयत्रीक स्वागत मागचें
बरी सांज मागता सोमेस्तांक परच्यापोर बजेट मंडन जाली 2 सेंट्रल आनी स्टेट आनी ह्या बजेटीच्या फाटल्यान राखोन थकोन अखेरीक भिकणा मेस्ताना ही बरयल्ली कविता आसा. बजेट. आज दुबळ्याचें देवें माफी जालें. आज दुबळ्याचें देवें माफी जालें. ग्रेस्ताक उबारन आकाशी बसयलें. मध्यम वर्गाच्यान राखोन आपणाचो हिस्सो आयन डेगोटुल्लें जायलें. मध्यम वर्गाच्यान राखोन आपणाचो हिस्सो आयन डेगोटुल्लें जायलें. पांयांक ओडल्यार मुस्कार भायर. पांयांक ओडल्यार मुस्कार भायर. माथ्याक ओडल्यार ओल दोंकळ्या वयर. पेंटे सालांत मान जाता कोसरो कोयर. पेंटे सालांत मान जाता कोसरो कोयर. सदांची गत अशीच पिसांतूर आनी सैरभैर. चडलीं टॅक्सां वाडलीं मोलां. चडलीं टॅक्सां वाडलीं मोलां. मतगत आशिल्ल्याचें ओडन सकयल पडुल्ल्याक दिलां. मतगत आशिल्ल्याचें ओडन सकयल पडुल्ल्याक दिलां. वयर आशिल्ल्याक हरकते विने आपारसून व्हरूंक सोडलां. मतगातचो बावडो हांव शिमटीन हातुल्लो मांकोड जालां. मतगातचो बावडो हांव शिमटीन हातुल्लो मांकोड जालां. सकयल पडुल्ल्याचो ग्रास मजेन वेता. सकयल पडुल्ल्याचो ग्रास मजेन वेता. दिसाचें दिसाक संपता. फाल्यांची कंत नासता. वयर पळयता तो नेकेत्रां संगी खेळटा. वयर पळयता तो नेकेत्रां संगी खेळटा. तुप्यांत इडे नासता. नवीं कोठारां बांदता. रावला हांव मतगात पिंजल्ल्या इजारा बुराकाक आड धरून तळात. रावला हांव मतगात पिंजल्ल्या इजारा बुराकाक आड धरून तळात. गत म्हजी रचना राखी नाका. गत म्हजी रचना राखी नाका. सोंसो तरी लाद्दी घालूंक भिक्काता. सोंसो तरी लाद्दी घालूंक भिक्काता. हेरां मुखार ल्हान जावंक तयार नासता. मर्याद उरोवंक हुळहुळटा. कोणाक सांगू आंग बोर तोपता. मेंदू कांतयता. देव बरें करूं. भोव बरी कविता लवीबाई. ती म्हणटा आतां दुबळ्यांक कितेंच न्हेसोंक पांगरूंक खावंक जेवंक ना तरी हेरांक कुमोक करतात. सरकार कुमोक करता. ग्रेस्तांक कोणाय लागीं भीक मागिचें म्हणून ना. पूण सर्वांकी मध्यम वर्गाची विसर पडल्या. हे आमच्या तुमच्या मदें सदांच घडटा आनी आमी बघूनच आसाव. मध्यम वर्गाची वयरी सरकाराची दिश्ट पडो म्हणून लवीबाई आपल्या कवितेद्वारे विनंती करून आसा. मोदें तुमी उठोवन वयतात जाल्यार रोस नाकात. च्या आनी तिंडी आसा. म्हाका खंत थंय सुरू जाली उरल्यार कालें करचें म्हणून. 4:30 म्हणसर बसा. 4:30 पुरो केर जाता. ओके. आमी देवा कडेन मागतना एक विशेश मागणें आसता. त्या मागण्यांत एक सोप देता अवघडांतलें राख देवा म्हणून. अवघड ल्हान जावं दी व्हडलें जावं दी अवघडच. अवघड कोणाकी नाका. आनी आज आमचे मदें आसात एका पुरबायेचे कवी स्टॅनिस्लाव सोजो. गांवांत किऱ्यांतले अवघड घडला म्हणटात आनी कितें अवघड आमी पळोवंक जाय. बाय निशेलान मुखार येवचें आमच्या कवीक मान करचें आनी स्वागत मागचो. देव बरें करूं विल्सन. देव बरी सांज तुमकां मागता. ही कविता गोवांतली बरयल्ली. आज ह्या कवी गोश्टी खातीर तितून हांवें मुटवी केली. अवघड. गोलशें गोंठेर उपशें बिडार. गोलशें गोंठेर उपशें बिडार एक सुऱ्या रावळेर हांव हांगा रायकुवार. म्हजो हो ल्हानसो संवसार. गोलशें गोंठेर उपशें बिडार एक सुऱ्या रावळेर हांव हांगा रायकुवार. म्हजो हो ल्हानसो संवसार. भोंवती पूर्ण अंकर मतगत हांव पिचार. ना करकारांदाय कसलाय सोय ना तत्वार. स्थिती म्हजी निस्सायक निरंतर.
भोवती पूर्णंकर मदगत हांव पिक्चर ना कर करंदाई कसलाय सोय ना तत्वर स्थिती म्हजी निस्सायक निरंतर नेणा वेळ काळ नेणा पावस हिवाळ बगलेन कंपन तवळ तवळ नवस्सो अनुभव घडयेन घडी सदां काळ नेणा वेळ काळ नेणा पावस हिवाळ बगलेन कंपन तवळ तवळ पुलतां स्वर्शक ते उसांबळ नवस्सो अनुभव घडयेन घडी सदां काळ नाजूक संदा निशेवता वारे अशीर नळयेन मेळता पिवान नाजूक संदांनी शेवता वारे अशीर नळयेन मेळता पिवान ना वावर व्यायाम कसलोय ना संवाद संभाशण कोणाय लागीं सुकाळ विश्राम घोंटेरी रात दीस नाजूक संदांनी शेवता वारे अशीर नळयेन मेळता पिवान ना वावर व्यायाम कसलोय ना संवाद संभाशण कोणाय लागीं सुकाळ विश्राम घोंटेरी रात दीस ते एक घडये अशें घडता ते एक घडये अशें घडता निसरून गोंडेरांतलो सकला गळटा आतां सुरू जिवाचे वद्दुवारांत दांटोन पडटा सगळ्यांनीतल्यान ते एक घडये अशें घडता निसरून गोंडेरांतलो सकला गळटा आतां सुरू जिवाचे वद्दुवारांत दांटोन पडटा सगळ्यांनीतल्यान जरूर म्हजे थंय कांय तरी हांव घडघडलां गोल गोंडेरांतलो निसरून अत्वस गोल सृश्टीर जडलां आसतलो जरूर म्हजे थंय कांय तरी हांव घडघडलां गोल गोंडेरांतलो निसरून अत्वस कांय गोल सृश्टीर जडलां देव बरें करूं की नवें आयकोन सांगिल्लें डायजेस्ट करूंक बोंग आसा पूण गुंडायेन तुमी जर आयकल्यार आनी एक 2 पोटी या 3 पोटी आमी परत परत वाचल्यार अंतू मस्त आनी मस्त अर्था कितें म्हणटात कलाक म्हळ्यार अंतू ताणें एक डायरेक्ट आमकां सांगच्या की बऱ्या एका रितीन वांटोवन सांगलां अवघड म्हळ्यार कशें म्हणून जाल्यार उपरांत कशें म्हणून देव बरें करूं सर तुमकां बापूरबायची कविता ही सदांच हसनमुखी ती म्हणटा हसचे मनशां सदांच सुखी बलमटा गव्हर्मेंट कॉलेजीच्या भुरग्यांची मोगाची शिक्षकी आमच्या तुमच्या मोगाची कवयित्री मर्लिन मेबल मस्करेनस देरेबैल कविता घेवन बागेंतल्या सोबीत फुलां हांव विनंती करता बाय जोशिता तुमी आमच्या कवयित्रीक स्वागत मागच्यात देव बरो दीस दिवन तुमकां सर्वांक पदां सभार हांव बरयतां ताळो बसयतां जाल्यार कविताचें हांव बाळ जावन आसा म्हाका प्रेरण दिलें पोयटीक पंगड तांकां हांव आभारी जावन आसा बागेंतलीं सोबीत फुलां आमी सकाळीं फुलतां सांजेर बावतां बागेंतलीं सोबीत फुलां आमी सकाळीं फुलतां सांजेर भावतां जिवीत आमचें ल्हान तरी मनशां मोना ददोशी करतां जिवीत आमचें ल्हान तरी मनशां मोना ददोशी करतां शिंवती आबोली कळे गुलो धवो तांबडो हळडुवो रंगाळ शिंवती आबोली कळे गुलो धवो तांबडो हळडुवो रंगाळ सुगंध परमळ मोना दोलोवचो सर्वांची मोना ददोशी करचो सुगंध परमळ मोना दोलोवचो सर्वांची मोना ददोशी करचो होकले सोबाय दोडती करतां मोरना पेटे दूख सोंसतां होकले सोबाय दोडती करतां मोरना पेटे दूख सोंसतां जाय तशीं गळसिया परवना आमकां गुड्डावन जीवशी मारी नाकात मागतां जाय तशीं गळसिया परवना आमकां गुड्डावन जीवशी मारी नाकात मागतां एका दिसाचें जिवीत आमचें मोटव्या अवदेर मोना पिसोवचें एका दिसाचें जिवीत आमचें मोटव्या अवदेर मोना पिसोवचें बरें मागतां जिवितांत तुमकां जिवनांत रडटना बुजयतां तुमकां बरें मागतां जिवितांत तुमकां जिवनांत रडटना बुजयतां तुमकां सुखा दुखांत पावचो गूण आमचो हो सुगूण तुमचे थंय आसो
सुखादुखान पावसो गूण आमचो हो सुगूण तुमचे तेय आसो. मनशा जिवीत कितलें सुंदर, माया मोगान जियेल्यार भोव सोबीत. मनशा जिवीत कितलें सुंदर, माया मोगान जियेल्यार भोव सोबीत. देव बरें करूं. बागेंतली सोबीत फुलां एक तीम कविता. हिणें बागेंतल्या सोबीत फुलांक एक प्रतिमा जावन घेतला. एका चेडवा भुरग्यान जल्मात तावन मरता म्हणसर झुजचें झूज मात्र न्हय तें फूड करची रीत आनी आपलो परमळ प्रसारची रीत तिणें ह्या कवितेद्वारे सांगूंक खुशी वेलां. परबीन तुका मर्लीन बाई. बरें, मुखल्या कविता वयच्या पयलें म्हाका हांगा तावन एकली सिस्टर दिसता. ती सिस्टर उलयना म्हळ्यार तिका क्लासीक आनी येवंक नात. सायलेंट म्हळ्यार सगळ्या कॉलेजीचे अकाउंट्स डिपार्टमेंटाचे आडळ ते चलयता. आनी हांवें खंयचेय आयिल्ल्या दिसा जावन खंयचेंय कार्य आसा म्हणून तिका सांगल्यार म्हाका विसरोन गेल्यार त्या दिसा सकाळीं एक तिची मॅसेज आसता, तुजें सगळें कार्य बरें जावन दी मागलें म्हणून. आनी आज सकाळीं मॅसेज आयली, पूण ती आज आयिल्ली म्हाका बारीक खुशी जाली. चलोवंक इल्लें बंग जाला जाल्यार तिका हांवें सांगलें लिफ्ट आसा सिस्टर, कशें म्हण या म्हणून आयल्या. सिस्टर लिना वयनान तिका तुमी एक घडीभर मुखार येवचें. आनी बाय अलिशान तांकां शेल पांगून स्वागत मागच्याक. सिस्टर प्लीज कम. आमच्या संस्थांत वावर करच्या पैकी एकली मलगडी सिस्टर. स्वागत सिस्टर. तुमी हांगाच बसाचे, तेन्ना उठून वचोंक जायना. बरें, मुखली कवयित्री हांगास लक्षिले काम करता. लक्षिले कालाक म्हळ्यार म्हजें घर थंय सद्याक आसचें हांवें. म्हाका हांगा आतां लगीन जाता म्हळ्यार प्रस्तूत फादर मुल्लासान ती आपली सेवा दिवन आसा. आनी आज ती वाचूंक आसची कविता आसा संतोश. आमी आमच्या हर एका दिसांनी संतोशान आसल्यार परत संतोश सोदून 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 आसलो संतोश योगडावता थोडे फावटी. पूण आज ह्या कवितान कितें आसा पळोवंक जाय. बाय प्रिता गांवांत वालेन्शियाची अपुरबायची कविता घेवन संतोश तुमच्या मुखार. बाय प्रिमलान मुखार येवचें आनी तांकां स्वागत मागचो. देव बरें करूं. म्हज्या कवितेचें नांव संतोष. जिवितान कश्ट दाड घालतना निराशा उदेतना सोलवणी भोगतना मोतींत उटिल्ल्या वादळाक विरारायेक हे मनशा प्रकृती दिता तुका जबाब. विशाल सागोरा तुजेर कित्याक उसांबळ्ळा रांचो अधिकार. ओडतान फुलच्या सोबीत गुलाबा तुका कित्याक कांट्याचो अपवाद. नीट वाडच्या बलिश्ट रुखा तुका कित्याक पांट्याची फुलांची जडाय. फांतेर फुलोवन सांजेर बावच्या फुलांनो कित्याक तुका फावना संद्राचो वैभव. आज सोबून फाल्यां मस्तून वेच्या तना तुका कित्याक ना खंत. जिवीत जातलें हुरुपायेचें जातना मेळ सुखा दुखा मध्ये फुलचें तें जीवन सोबीत. कोणूच जल्मोंक ना जियोंक शाश्वीत. संतोष जावन आसा मोतींत लिपिल्लें दिरवें तें सोदून तूं जियोंक शीक पयलें. देव बरें करूं. हांवें इंट्रोडक्शन सांगलें आनी हिची कविता बारी ताळ पडलीन भोगता म्हाका. आमी संतोष सोदूंक वेताना जिणें थोडे फावटी कित्याक दुसरी कंत करची न्ही असल्या संतोशान संतोष फाबी येता म्हणून सांगता. बोंग्या तुका कांट्याची कित्याक कंत म्हणून अशें कितेंय जावं प्रिताबाई बावपुरबायची कविता. देव बरें करूं. मुखलो कवी आपल्या व्यक्त रितीच्या कवितेनी फामाद जाल्लो. सर्व कवींक यथेश्ट प्रोत्साह दिवचो
वृत्तेंत इजनेर तरी आपल्या साहित्यिक वडण्याद्वारे तो आज येद्या व्हडा पोयटिका कुटुंबाचो पप्पा जावंक पावला. तो मनीस नवीन पिरेरा सुरतकल आतां आपली कविता घेवन पप्पा. हांव विनंती करता बाय मेलविटा तुमी मुखार येवनशे मनेस्तांक स्वल्पांगून स्वागत मागसो. म्हज्या कवितेचें नांव आसा पप्पा. पप्पा पप्पा हांव नेणटो आसतना सगळ्या म्हज्या मुठीन धरतालें फकत तुजें एकच बोट. पप्पा हांव नेणटो आसतना सगळ्या म्हज्या मुठीन धरतालें फकत तुजें एकच बोट. त्याच तुज्या बोटाक धरून काडलीं पयलीं पावलां. त्याच तुज्या बोटाक धरून काडलीं पयलीं पावलां. म्हज्या ताळ्याक शिरकाल्लो मासलेचो कांटोय काडुल्लो त्याच तुज्या बोटान पप्पा. म्हज्या ताळ्याक शिरकाल्लो मासलेचो कांटो काडुल्लो त्याच तुज्या बोटान पप्पा. आनी हांव वाडोवन येताना हांवें चलच्या वाटेची सारकी दिशा दाखयल्ली त्याच तुज्या बोटान. हांव वाडोवन येताना हांवें चलच्या वाटेची सारकी दिशा दाखयल्ली त्याच तुज्या बोटान. जीण दिल्लो जीव दातार तूं. जीण दिल्लो जीव दातार तूं. आनी आज फोंडान देंवयल्ल्या तुज्या निर्जीव कुडीचेर घालूंक मूठ माती आरयल्या. आज फोंडान देंवयल्ल्या तुज्या निर्जीव कुडीचेर घालूंक मूठ माती आरयल्या तरी मूठ सुटोंक तायकना मू. ही मूठ सुटोंक तायकना मू. आज कित्याक गी ही माती सयत तुज्या बोटा तितलीच उब आसा मू बाप्पा. आज कित्याक गी ही माती सयत तुज्या बोटा तितलीच उब आसा मू बाप्पा. देव बरें. भोव बरी कविता. आपल्या देवादेन पप्पाच्या उडासान भोव मार्मीक रितीनं ही कविता लिखल्या. ताच्या पप्पाची ऊब अजून नवीन बाबाच्या मुठींत तीर उरल्या तशें भोगता. चारोळी किंग आणि पिंगारा पत्रिकेचो संपादक रेमंड डिकुन्ना ताच्या अनुपस्थितींत वाचता ताची धूव पिंगारा पत्रिकेची मॅनेजर रियाना डिकुन्ना. तिणे जर्नलिझमांत 5th रँक आपणायला. प्रस्तुत ती MBA करून आसा. आतां ती आमच्या मुखार कविता घेवन पिसोळेन दरी जाई. भायर एकविनान मुखार येवन आमच्या कवयत्रीक स्वागत मागसो. सर्वांक प्रणाम. पिसोळें दरी जाई. पिसोळें दरी जाई. फुलाच्या वयर उगता एक पिसोळें. लोव जडा कडेन वच जाई. उबत ते पावचे पयले दरी जाई फुलाच्या वयलें. उबत ते पावचे पयले दरी जाई फुलाच्या वयलें. आळे बसले ते फुला वयर उस्वास धरून भितर भायर. लागीं सरून धरून चिमटेन कुशेन नाच जाई मस्तेन. हाताच्या चिमटेन पाकाटे दरी जाई. हाताच्या चिमटेन पाकाटे दरी जाई. पिसोळें उडोन हुलवळा जाई. कितें मजा ती जिवाची भगी जाई. हुलवळे पळोवन रगत खतखत जाई. आरे तुटले पाकाटे पिठो जावून बोटांच्या अडचणेन. अंटोन हाताक बांगराळे पिटे चिमटेक लागले उजाड रुपे. हा कितें मजा ने. हा कितें मजा. केळ असो आसा जाई. आतां परतून राखून बस जाई. जागृत आसून आनेक दरी जाई. जागृत आसून आनेक दरी जाई. पूण म्हज्या बागींतली मात्र शाबीत राखा जाई. देव बरें करूं.
भोव उत्तम कविता एका चेडवा भुरग्याच्या विशयांत भोव बरें करून लिखलां रेमंड बाबानं आनी बरें करून वाचलां कविता सादर केल्या रियानानं. परबीन तुका. मुखली कवयित्री. कसो एक बोंगो आसलेलो फूल जावन फुलोन तें फूल आपल्या भोंवतींच्यांक आपल्या परमळान आनी रंगान आकर्शीत करता गी तितलेच मधुर रितीन फुल्लली कवी डॉक्टर फ्लाविया कॅस्टेलिनो तिणें हेल्थ कॅर विशयाचेर डॉक्टरेट पदवी आपणायल्या. प्रस्तुत ती माहे युनिवर्सिटींत प्राध्यापक जावन वावुरता. ती आतां तुमच्या मुखार घेवन कविता काळजावडी. बाई आदितीन आमच्या कवयित्रीक स्वागत मागीचे म्हणून विनंती करता. देव बरें करून जॉयस आनी एल्सू हिरगन सॉरी आनी सर्वांक बरी सांज मागता. आयची म्हजी कविता आसा उडी ही. उडी ही उडी ही काळजाची उडकी मारतली. उडी ही काळजाची उडकी मारतली म्हाका ही सल म्हणटली. उडी ही काळजाची उडकी मारतली म्हाका ही सल म्हणटली. सिडयेर चडटना ती चडटली बसली तर लव जाताली. सिडयेर चडटना ती चडटली बसली तर लव जाताली. बसुल्ल्या सगळ्यांक उठयतली. बसुल्ल्या सगळ्यांक उठयतली. उबे रावल्ल्यांक धांवडयतली. धांवतल्यांक ती चलयतली. चलत आसल्ल्यांक शाबासकी दितली. उडी ही काळजाची उडकी मारतली म्हाका ही सल म्हणटली. मोगींक मोगाचो वाळ वळयतली. रागिश्टाक प्रेशराचें जाळ ओडटली. मोगींक मोगाचो वाळ वळयतली. रागिश्टाक प्रेशराचें जाळ ओडटली. सरबेक मात्र ती भियेतली. कोलेस्ट्रॉल सरबेक मात्र ती भियेतली. उठतली ती बसतली. आळसायक दीस करिनातली. सुशेगय घेनातली. दुखीन पुगार जाल्यारी तिच्या भितर सोडधड करतली. दुखीन पुगार जाल्यारी तिच्या भितरच सोडधड करतली. उडी ही काळजाची उडकी मारतली म्हाका ही सल म्हणटली. कोलेस्ट्रॉल सोडिल्ल्या म्हाका सल म्हणली. हांवें चलत रावली. चल्ल्यारी एक दीस उडी ही काळजाची क्षीण जावन आयली. एक घडयेक ती स्तब्ध जाली. म्हज्या लबडब्बाक घेवन गेली. कूड म्हूण म्हाका वलावन 4 जाणांच्या भुजार दवरून पयस गेली ही उडी काळजातावन. 4 जाणांच्या भुजार म्हाका दवरून पयस गेली ही उडी काळजातावन. उडी ही काळजाची आतां उडकी मारिना. उडी ही काळजाची आतां उडकी मारिना. म्हज्या काळजांतलो मोग मात्र लोकांक तिळसून आज तूं म्हजी हांगाच दवरून हांगाच उरून उडी ही काळजाची ना पयस जावन म्हाका ही संगी गेल्या ती घेवन. म्हाका ही संगी गेल्या ती घेवन. उडी ही काळजाची उडकी मारिना. ही काळजाची उडी म्हणूनच कळना. ही उडी काळजाची उडी म्हणूनच कळना. उडी काळजाची उडकीच मारिना. देव बरें करूं. भोव मार्मीक कविता फ्लाविया बाई हे लिखलेल्या तुका परबी. ह्या कवितेन तिच्यो काळजावडी उठोवन दिसतात. तिणें कविता सादर करतना मुखल्यांची दिश्ट तिच्या हावभावाचेर बरेंच कसता. तिणें आपल्या उडती मारतल्या काळजाक भोव सुंदर रितीन वर्णिलां. आमी चाटुवटिकांनी मेतेर असल्यार आमची काळजावडी भलायके बरीत आसता म्हणलो संदेश दिता बाय डॉक्टर फ्लाविया कॅस्टेलिनो. बरें आनी थोडेच कविता उरल्यात. हे सांगतना थोड्या गेले खुशी जाता. बरें मुखलो व्यक्ती
एक मेस्त्री म्हळ्यार कोंकणीचो शब्द हांगासर थोडी कोंकणी सांगायच्या सांगचें हांवें आनी ह्याची कविता पुरा आयकल्यार आमकां इस्त्री केल्ले बरी जाता म्हणटा आमची फ्लावियाबाई. तशें ताजे थोडी कविता हांवें वाचले म्हाका आयिल्ले तशेंच बगलें. पेज करता मदेस्त हेनरी मास्कारेनस एक बरो मेस्त्री आज अपुर्बाची सुसंस्कृत म्हणली कविता घेवन हांगासर हजर आसात. अभिनंदन करता बाय सितमा तुमी मुखार येवनशे आमच्या कवींक स्वागत मागसो. कवितेचो माताळो सुसंस्कृत. घरादारार सदां सकाळीं हजर दिवन उलो रावा तयार कसरो दवरा भायर. होय एक मनीस रस्तो जडता थुकल्ले आरयता तो तकना ताका सुटी येना. होय एक मनीस रस्तो जडता थुकल्ले आरयता तो तखना ताका सुटी येना. मेळकुट्या आंग वस्त्रार मेळ्ळें भरिल्ल्या जिपार घाण व्हरतना मेळ्ळें गेल्ल्या नाक दंपलें तरी मेळ्याची ताका परवा जाल्ली आसना. हात वस्तूर कुडीच्या मेळपान ताका उपगोण दिल्ली आसना. घरा भितर ताका कोणी घेना. च्या कॉफी जेवणाक आपयना. प्लास्टीक कागदां बोतली रट्टा कोणी घेनातली पिस्कर वस्त्रां पोटा बुकेक मिकवल्ली बेळशेल्ली उसप्याची किसरां. प्लास्टीक कागदां बोतली रट्टा कोणी घेनातली पिस्कर वस्त्रां पोटा बुकेक मिकवल्ली बेळशेल्ली उश्ट्याची किसरां. आरयतना दिसता तशें ग्रेस्त जियेतात मेळ्ळें करूंक आनी दुर्बळ वाचता नितळाय सांबाळूंक. मनशा मोलांचो कसलो विपर्यास. मनशा मोलांचो कसलो विपर्यास. बंगल्यांनी रावून कारांचेर घुंवन निर्मळ्याचो वेस पांगुरच्या आमिरांच्या घरांत कसरांचे सराज. जोंपट्याशे दिसच्या दार जनेलां नासच्या ह्या गरिबाच्या गुडसुलांत कसरोस पोटाचो ग्रास. देव बरें करूं. ह्या कवितांत समा मुळाव तर अशें बगलें की ह्या संवसारांत कसरो करचेच सडल्यात म्हणून पूण कसरो आरावनशे उणें जाल्यात. बुआपुरबायची कविता मनेस्त हेनरी मास्कारेनस तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. मुखली कवयित्री तालुका ऑफिसांत आपल्या वृत्तेंतल्या उत्तम कामा खातीर प्रशस्ती जोडलेली आपल्या देवादीन पतीच्या मनेस्त पाऊल मोरसाच्या पसंतीच्या कोंकणी सेवेच्या कामांनी निरंतर वावुरची. आपल्या भलायकीची पर्वा लेखी नासता हर कवी गोष्टींत जाता ती हजर. ऐलेवार गडिनाड ध्वनी काव्यभूषणा राज्य प्रशस्ती जोडलेली मनेस्तीण जुलियट मोरस आपली कविता स्वादीक मोगा उलो घेवन. बाय रिक्षितान मुखार येवनशे आमच्या कवयित्रीक स्वागत मागच्याक. समेस्तांक नमस्कार. ल्हान ल्हान संगतीक झगडीं करून वेगळ्यासार करच्या मनशांक म्हजो काळजा उलो. म्हज्या कवितेचें नांव स्वादीक मोगा उलो. लग्न जिविता वर्सां उबलीं मोगा तोटान फुलां फुल्लीं. लग्न जिविता वर्सां उबलीं मोगा तोटान फुलां फुल्लीं. आंजाळ बाळां हातीं केल्लीं दीस उबले कळ्ळेच नात. आंजाळ बाळां हातीं केल्लीं दीस उबले कळ्ळेच नात. धूव जावई पूत सुनू नत्रां सांगी बांदलें कुटाम. धूव जावई पूत सुनू नत्रां सांगी बांदलें कुटाम. मोगा रशीम शेल्यान नेटोन दीस उबले कळ्ळेच नात. मोगा रशीम शेल्यान नेटोन
दीस उबले कळ्ळेसनांत निळशा आकाशी दोवी कुपां मुखार मुखार समकल्ल्या बरी निळशा आकाशी दोवी कुपां मुखार मुखार समकल्ल्या बरी वर्सां धांवून धांवून गेलीं वर्सां उबलीं कळ्ळींच नात वर्सां धांवून धांवून गेलीं वर्सां उबलीं कळ्ळींच नात संवसारी आतां घडटा कितें कुटुंबा जिवीत नाका पिशें संवसारी आतां घडटा कितें कुटुंबा जिवीत नाका पिशें कुटुंबा जिवीत नाका तर संवसारी मनशाक हाडचें कशें कुटुंबा जिवीत नाका तर संवसारी मनशाक हाडचें कशें बाय रिती जाता पर्यंत उदका मोल कळचें ना बाय रिती जाता पर्यंत उदका मोल कळचें ना कुटुंबां तरी नांव वाडटीत संवसार देवान रचला कोणाक कुटुंबां तरी नांव वाडटीत संवसार देवान रचला कोणाक हंकारान वेगळासार जातेल्यांक म्हजो काळजा उलो हंकारान वेगळासार जातेल्यांक म्हजो काळजा उलो जिवीत विबाड नाकात स्वादीक मोगा उलो जिवीत विबाड नाकात स्वादीक मोगा उलो समेस्तांक देव बरें करूं. हिणें आपल्या कविते विशीं आपल्या घरकर असो उगडास बांदून दवरला ते ह्या कवितेंत उठोवन दिसता. तिणें तिच्या कवितेद्वारे आपली बोगणां उसारल्यांत आयच्या दिसांनी कुटुंबां मोग देसवाटोवन आसा नवी कुटुंबां तुटची नाकात म्हणटा जुलियट बाई. म्हजे नांवांत दुसरें आसा हिरगान म्हणून. हे हिरगान म्हणून आयकतना मस्त जाणांनी विचारतात हें खंयचें सरनेम तुजें विचित्र म्हणून आनी थोड्यांनी विचारलें आसा तूं प्रोटेस्टंट की म्हणून विचारलें आसा पूण मुळांत हांव सोज डिसोजा. हिरगान घाला म्हळ्यार आनी एकलो व्यक्ती तशेंच घालता पूण ताणें म्हजे बरी नांवाच्या उपरांत न्हय नांवाच्या पयलें घालतालो ते आसात हिरगान सोली गोरी सुरातकल म्हणून. हिरगानांत मुळावें आसून जायते साहस करून उपरांत MRPL परमनंट जॉब मेळिल्ल्या उपरांत सुरतकाल गेले पूण हिरगान सोडून ना न्ही हिरगान सोली गोरी सुरतकाल म्हणून जायते कवान ते बरयतात आनी आमी एकच कुटुंबाचे दोगी. आमच्या कुटुंबाच्या खंयच्याय कार्य जावं दी कितेंय जावं दी ह्यो मनीस जायजेच आमकां. भलायकी मागोवंक फिक्स परमनंट पयले MC आसलो आतां MC म्हाका मेळटा पूण ह्या व्यक्तीन खंयच्याय कार्याक आयल्यार हांसोवचें सगळ्यांक तो हांसना मात्र सगळां हांसोवचें लास्ट तो आसता. आनी आज विशेश सुमार कविता चुटका घेवन आयला मोगा जाली मदीं मोग जाला ग्राण अशें तवळ तवळ अशें सुमार चुटका ते घेवन आयल्यात. विन्साना लागीं हांव विनंती करतां थंय मुखार येवच्याक आमच्या मनेस्तांक स्वागत मागच्याक. मोगाच्यानो एल्सानाचो पाप्पा आनी हांव क्लासमेट आमचे लागीं लागींच घर हिरगान आसतना आतां हांव सुरत कालांत हांवें थोडी चुटुकां घेवन आयलां. पयले चुटूक नांव आसा मोग जालो. तुज्या गाला वयर उदेल्लो हांशांचो बुळबुलो फुट्टाना तुज्या गाला वयर उदेल्लो हांशांचो बुळबुलो फुट्टाना गालांचेर सोडून गेलो सोबित पणकुलो म्हाका तुजेर मोग जालो. आनीक ग्रहण एकामेका लागलें दुबावाचें ग्रहण एकामेका लागलें दुबावाचें ग्रहण संबंदाक आयलें अकालीक मरण. आनी ग्रहणूत घरच्या घरकान्नीक लागल्यार ग्रहण घरच्या घरकान्नीक लागल्यार ग्रहण सुट्टा पर्यंत घरच्यांक ना जेवण. ज्यूस उदकाक साखर घालून लिंबा पिळ्ळ्यार लेमन ज्यूस उदकाक साखर घालून लिंबा पिळ्ळ्यार लेमन ज्यूस खाली उदक पिवंक दिल्यार खांज ज्यूस. ताप आनी तापावात म्हणून ती म्हणाली जावं म्हजो बंगार मनीस
ती म्हणाली जावं माई म्हजो भांगार मनीस दुवेन सांगलेले सक्कडी पाळता पूण भूत म्हजो नालायक मनीस भूत म्हजो नालायक मनीस बायलेन सांगलेले बरी चलता. आनी एक चलयेची सबाय रंगाळ सात्या बंदा पेंक कड्दलो न्हू हांसोपलो न्हू चलच्या तिच्या वादानार रंगाळ सात्या बंदा पेंक कड्दलो न्हू हांसोपलो न्हू चलच्या तिच्या वादानार फुलां तोटूच देखलें एका घडयेक ब्रह्मार जावंक चिंतलें. मोगा उजो हांव आनी तूं एका सत्रेंत चमकतना वतलोलो वारें पावस हांव आनी तूं एका सत्रेंत चमकतना वतलोलो वारें पावस आमकां भिजोवंक शकलो तरी आमच्या काळजांनी पेटलेलो मोगा उजो पालवंक शकलो ना. ताच्या बदलाक जळच्या उजाक तेल जावंक पावलो. आतां कितेंचें नाण्याची तोंडां एक सांगणें आसा गोव बायलां एका नाण्याची दोन तोंडां एक सांगणें आसा गोव बायलां एका नाण्याची दोन तोंडां देखूनच दिसता सबार गोव बायलां पळयनात एकामेकाची तोंडां. हांवें सांगलें सारकें भोगलें म्हणून तुमकां बारी जॉली मनीस आनी अशीच कविता बरयता आनी ही जायती अशेंच तुमच्यांत कविना येवन दीत म्हणून म्हजी आशा. देव बरें करूं. ह्या कवीन साबार पदां घडल्यांत आनी ती फामाद जाल्यांत. ह्या मलगड्या कवीन साबार उत्तीम कविता लिखल्यात. आतां तुमच्या मुखार थोडी चुटुकां घेवन मानेस्त रॉनिक रस्ता केल्याराय लेस्टनान मुखार येवचें आनी मानेस्तांक शॉल फुंगून स्वागत मागसो. देव बरें करूं. हांवें कविता वाचनाक येना म्हणून सांगिल्लें मागीर आत्तां 2 वरार नवीनाक मॅसेज केली हांवें येवयात घेवन येताना कविता म्हणालो तशें 4 चिटो काडल्यात. खिळ्या विशयांत एक 4 चिटो वाचता. तो पत्क्यां फरी जेवां बरें वायट उक्त्यान सांगतालो. तो पत्क्यां फरी जेवां बरें वायट उक्त्यान सांगतालो. तांचें मुखडें दाखोवपी 8 सदस्यो जाल्लो. तांचे मुखडे दाखोवपी 8 सदस्यो जाल्लो. देखून ताका सर्वांनी खिळ्या रुमकाळ आयलो. देखून ताका सर्वांनी खिळ्या रुमकाळ आयलो. आर्शार तिका देखली अभ्यासाच्यो पुगल्यो पेरी. आर्शार तिका देखली अभ्यासाच्यो पुगल्यो पेरी. आतां खिळो आयतो जालो आर्शाल्या रुपण्या खिळावंक. आतां खिळो आयतो जालो आर्शाल्या रुपण्या खिळावंक. आनी एक आसा खिळ्याचेंच ना खिळ्याचें जालें. दुसरें पंगता विसवण पळय. हांवें विसलेल्या व्हाणांनी म्हज्या पांयांची जर जतनी घेतिल्ली. हांवें विसलेल्या व्हाणांनी म्हज्या पांयांची जर जतनी घेतिल्ली आज दुसरी वेंची गत येतिना. आज दुसरी सदची गत येतिना. सोरोवप्या विशयांत म्हज्या सोरोवप्याक बायल ना भुरगीं नात. म्हज्या सोरोवप्याक बायल ना भुरगीं नात. कुटुंबाचें बिलकुल ना. तरी तो चरयता. म्हजो सोरो बलत्याचे बशेन धाडटा. आनी खेळो वर्सान वर्स नव्या कॅलेंडराक उमकाळून घेवच्या खिळ्याक सवून. वर्सान वर्स नव्या कॅलेंडराक उमकाळून घेवच्या खिळ्याक सवून. मरणाची पोट्टेट उमकाळिल्लो खिळो आशेन लाळ गळयतालो. आनी एक सुण्या विशयांत बुकेली तूं म्हणून म्हजे बुके थामणेंतलें इल्लें तुज्या वांट्याक दिलें. बुकेली तूं म्हणून म्हजे बुके थामणेंतलें इल्लेशें तुज्या वांट्याक दिलें. पूण तूं सदां बिस्कोट उडोवच्याक शिमटे हलोवचें सुणें म्हणून. पूण तूं सदां शिमटे हलोवच्याक बिस्कोट उडोवच्याक शिमटे हलोवचें सुणें म्हणून म्हाका भोगता बऱ्यांत म्हाका सगळ्ळें ना.
आनी एक ल्हानसो दुबाव आसा अकरेच्या दुबावाचे हांव आखे करता. आदरांत एक सुरो सुशेगाद असलेल्या आदामाक आदरांत सुशेगाद एक सुरो असलेल्या आदामाक एक सांगातीन करून आमकां सर्वांक पदकान लोटलें. आमकां सर्वांक पदकान लोटलें. आतां दुबाव म्हाका आडवरलेले फळां आडवरलेल्या फळां रोको एक रसले उपरांत रोयलो वा रोवन एक रसली. आतां दुबाव म्हाका आडवरलेल्या फळां रोको एक रसले उपरांत रोयलो वा रूख रोवन एक रसली. देव बरें करूं. भोव मार्मीक आणि अर्थभरीत चुटूक वाचलेल्या रॉनी बाबाक परबीं. मुखले आसात इल्ले मलगडे कवी. जायती कविता तांणी बरयल्ले आसात आनी जायत्यांची मनां ताणें जिखले आसात. आमचे मदें आसात मनेस्त नवीन कुलशेकर. हांव विनंती करता तुमी मुखार येवच्याक आनी कविता सादर करच्याक. बाय रश्मितान मुखार येवचें आमच्या कवीक स्वागत मागचो. ही कविता चड जावन हांवें लिखल्या आमच्या पोएटिकाक पंगडाक वैरस. ती वाचता मागीर 2 धाकटी चुटुकां आसात. कोंकणी काव्य शतांत. कोंकणीच्या काव्य शतांत कविता वाडल्यांत ह्या दिसांनी. पोएटिकाच्या जल्मा नंतर उदेल्यात अपार कवी. कोंकणीच्या काव्य शतांत कविता वाडल्यांत ह्या दिसांनी. पोएटिकाच्या जल्मा नंतर उदेल्यात अपार कवी. वाचता कविता चुटुकां रुपार थोडीं आसयतात आनी थोडीं रडयतात. वाचता कविता चुटुकां रुपार थोडीं हांसयतात आनी थोडीं रडयतात. थोड्यांची नाजूक शैली आकर्शितात. वाचता वाचता मनां दादोसतात. थोड्यांची नाजूक शैली आकर्शितात. वाचता वाचता मनां दादोसतात. जायत्यांक जालो संतोश बरो. जायत्यांक जालो संतोश बरो. थोड्यांच्या मनांनी मसरा बरो. थोड्यांच्या मनांनी मसरा बरो. पोएटिकाचो उद्देश कोंकणी सेवेचो न्हय कोणाक दुपोवचो वा देंवोवचो. पोएटिकाचो उद्देश कोंकणी सेवेचो न्हय कोणाक दुपोवचो वा देंवोवचो. हें फकत म्हजें चिंताप. हें फकत म्हजें चिंताप. नेना हांव तुमचें बगाप. हें फकत म्हजें चिंताप. नेना हांव तुमचें बगाप. चुकलां जाल्यार शीन करिनाकात. बेजार जाल्यार माफ करात. चुकलां जाल्यार शीन करिनाकात. बेजार जाल्यार माफ करात. 2 चुटुकां. घरच्या आंगणांत आसच्या फुलांच्या विविध झाडांनी. घरच्या आंगणांत आसच्या फुलांच्या विविध झाडांनी फुल्ल्यांत रंगाळ फुलां पळोवन खुशाल जातात मनां. फुल्ल्यांत रंगाळ फुलां पळोवन खुशाल जातात मनां. पयसतावन तें म्हजेशी येता तशें दिसलें. पयसतावन तें म्हजेशी येता तशें दिसलें. कुशेन हांवें काळजादार उक्तें केलें. कुशेन हांवें काळजादार उक्तें केलें. पूण ताणें म्हाका नेगार करून पेल्या घरांत तें रिगलें. पूण ताणें म्हाका नेगार करून पेल्या घरांत तें रिगलें. देव बरें करूं. ते पेल्यांचें घर एक सदीचें मात म्हाका. ओके, देव बरें करूं. ह्यो कवी म्हाका बारी पसंद. खरें म्हळ्यार हाणें बरयल्लीं पदां बारी पसंद म्हाका. तुमी जायते वर्सां काजारांनी आदीन थावन केक वायनाक हेंच बोध केळटले. भंगार तूं म्हजें म्हज्या नशिबाचें. आनी हो लेखिल्लो कवी आज आमचे मदें आसा.
आनी ताका आमी ताचें सगळें नांव शॉर्ट करना लॉयड रेगो ताकोड्याले लार म्हूण आपयता. मनीस लॉयड रेगो तुमचे मुखार हांव विनंती करता बाय फियोनान मुखार येवनशे आमच्या लॉयड रेगोंक शॉल घालून स्वागत मागचें. नमस्कार सगळ्यांक. त्या दिस डॉन बॉस्को वालान सांगल्या पैकी हांव आलो गे क्लोनेंगी मतलब गे हांव आलो वय डॉन बॉस्को वालांत वय हांव चोटुगांव वचता धाकटें. हांवें चिंतलें आज पुरा कविता तो वचता देखून कविता नाका चोटुगांव वचया पूण आतां आखरेक सगळ्यांनी चोटुगांत वचून सुरू केली तरी वरना हांव आतां थोडी चोटुगां तुमच्या मुखार दवरूंक आशेतां. मनशापण. म्हज्या गांवांत घरां व्हड व्हड रस्ते रुंद रुंद. म्हज्या गांवांत घरां व्हड व्हड रस्ते रुंद रुंद. देवळां मजबूत पूण मनशां मात्र अशीर. विचारल्यार सांगतात सर्गाचो दारवटो अशीर देखून आमी. प्राचीत. सोरो सोडलो मासां सोडलीं तेल साकर अलविदा. सोरो सोडलो मासां सोडलीं तेल साकर अलविदा. जेजूच्या मोगान न्हय पेल्याच्या उस्क्यांनी न्हय कोलेस्ट्रॉल करच्याक हदा. आंगालाप. गोड्याचेर भोंवल्या उपरांत ताका हस्तीचेर भोंवची ताळणी आयली. गोड्याचेर भोंवल्या उपरांत ताका हस्तीचेर भोंवची ताळणी आयली. गोडो विकलो हस्त घेतली. गोडो विकलो हस्त घेतली. आतां हस्त ताचे सोवें भोंवता. आतां हस्त ताचे सोवें भोंवता. तफावत. नमस्ते टिचर आनी गुड मॉर्निंग मिस हांचे मदें जायते मिसींग. नमस्ते टिचर आनी गुड मॉर्निंग मिस हांचे मदें जायते मिसींग. तिच्या आडारांत आशिल्लो मोग हिच्या तोंडार पासून जळकना. तिच्या आडारांत आशिल्लो मोग हिच्या तोंडार पासून जळकना. मागणें. ताच्या घरच्यांनी पावसा खातीर बोबो मारून मागल्लें भोवशा हाच्या घरच्या नॉन स्टॉप स्प्रिंकलराच्या आवाजा निमती देवाक आयकलें ना. काजर. काजर म्हळ्यार आतांची काजरां. लग्नाक म्हणून शिवयल्लो 12,000चो सुटू. लग्नाक म्हणून शिवयल्लो 12,000चो सुटू. लग्ना वर्सुगे पयलेंच सुतार उमगळटालो. सत. तुज्या बोटाक कांटो तोपलो हांवें वंटांनी चिवलें. तुज्या बोटाक कांटो तोपलो हांवें वंटांनी चिवलें. आतां तूं म्हज्या काळजाक बालो तोपून कोणा सगळी वंट चिवताय. अखेरेचें. तुज्या वस्तुरा वयलीं अक्षरां वाचता वाचतना कुड्डो जाया म्हूण बगता. तुज्या वस्तुरा वयलीं अक्षरां वाचतना वाचतना कुड्डो जाया म्हूण बगता. आपडन वाशी येते म्हूण. देव बरें करूं. बाबापुरबाई कंडे जावन हांगासर थोडे मस्त विद्यार्थी आसात तांकां कोंकणी समजना. ते खंयच्या मोगान आयल्यात म्हाका गोत्तू ना पूण आयल्यात तेय आसले तुजे कविता आयकता. तांकां समजोना आतां आसतात. देव बरें करूं. मुखलो कवी लांब जिवासो पूण भुरग्या काळजाचो. गांवंगो चेडवाक गांवंगो म्हणल्यार पदांत फामाद जाल्लो. कविता बरोवंक शिक्षांक यथेश्ट प्रोत्साह दिवचो मोगाळ मोवाळ उलोवपी मानेस्त जोसी पिंटो किनिगोळी आतां तुमच्या मुखार आपली थोडी चुटुकां घेवन. मोगाचनो तुमकां पळयतना म्हाका हांगा हांवें पयलें धाडिल्लीं कविता चुटुकां सोडून आनी थोडी 2 चुटुकां सांगया म्हण म्हाका भोगता. कित्याक म्हळ्यार तुमी कविता शिकोवंक आशेतात
तशें जाल्यार तुमी पळोवप करो गरी एक तुमी माशली धरूंक येता जाल्यार एक गांयडोळ घालून तो जिवो गांयडोळ उदकान घालतना माशल्यो त्या गांयडोळा धरून ताच्या सुत्तू भोंवतात. तेन्ना म्हज्या मतीक एक आयिल्लें एक कितें सांगता जावयेत हो गांयडोळ त्या माशलेंक कितें सांगता जावयेत गे म्हणून. गरी एक शिरकायिल्लो गांयडोळ म्हणलो माशले लागीं गरी एक शिरकायिल्लो गांयडोळ म्हणलो माशले लागीं घुंवतात तुमी एणेन तेणें म्हजे खातीर घुंवतात तुमी एणेन तेणें म्हजे खातीर वयर एकलो राखून आसा तुमचे खातीर वयर एकलो राखून आसा तुमचे खातीर. देवा कडेन म्हाका एक शीण आसा इल्लो राग. दोळ्यांक आश्ट्यो दिले पळोव येत ना तर दंपेत. दोळ्यांक आश्ट्यो दिले पळोव येत ना तर दंपेत. तोंडाक वोंट दिले उलोव येत ना तर शिवयेत. तोंडाक वोंट दिले उलोव येत ना तर शिवयेत. लोकां जिबांचे आयकून आयकून कान मुजे गेले तोकून लोकां जिबांचे आयकून आयकून कान मुजे गेले तोकून सांग म्हाका लिपय नाका सांग म्हाका लिपय नाका कानाक गुर्द्यो कित्याक दिवं नाय कानाक गुर्द्यो कित्याक दिवं नाय. कॉलेजींत आसतना आमी एक दीस मलपे गेल्ल्या वेळार तूं बोटी आसा थंय तशें आमच्या कॉलेजीन चेडवांय आसलीं. तशें हांवें काव्यात्मक रितीर एका चेडवा लागीं विचारलें तुज्या काळजा दर्यांत म्हजी एक मोगाची ल्हानशी एक धोंड तुका कैमणी दिसता गे म्हणून. तुज्या काळजा दर्यांत म्हज्या मोगाची एक ल्हान धोंड तुका कैमणी दिसता गे म्हणून. तें चेडूं इल्लें जब्बोर. तें म्हणालें ह्या काळजा दर्यांत म्हज्या काळजा दर्यांत व्हड व्हड टायटानीक बुडल्यान आसता तुजी ल्हान धोंड खंय सोदूं. ह्या काळजा दर्यांत व्हड व्हड टायटानीक बुडल्यान आसता तुजी ल्हान धोंड खंय सोदूं. पाय पापूण न्हू हांवें म्हणलें धुळीक पाय पापूण न्हू हांवें म्हणलें धुळीक तूं धूळ. पाय पापूण हांवें म्हणलें धुळीक तूं धूळ. धूळ म्हणाली फाल्यां तूंय. धूळ म्हणाली फाल्यां तूंय. नेणा हांव तुज्या आंबोर पिक्या आशांनी कितें आसा लिपोवन. नेणा हांव तुज्या आंबोर पिक्या आशांनी कितें आसा लिपोवन. केस जाले धवे तरी तुज्या आशांक विसरूंक जालें ना अजून. केस जाले धवे तरी तुज्या आशांक विसरूंक जालें ना अजून. आनी एक आसा नांव आनी उस्वास. एक मनशाचें नांव आनी एक उस्वास. नांव आनी उस्वास माया मोगा जोडे. नांव आनी उस्वास माया मोगा जोडे. उस्वास आसल्यार मात नांव उस्वास आसल्यार मात नांव नांतर मोडे. उस्वास आसल्यार मात नांव नातल्यार मोडे. आरश्या मुखार आसल्यार मुखा म्हळ्यार कितें आसो. आरश्या मुखार आसल्यार मुखा म्हळ्यार कितें आसो. आरश्या भितर आसल्यार एकच सवाल मेलो कसो. आरश्या भितर आसल्यार एकच सवाल मेलो कसो. नव्या अनुभवाक घेतली डेटा वयर डेट्स. नव्या अनुभवाक घेतली डेट्सा वयर डेट्स. अकरेक आयलो रिपोर्ट पिडा म्हूण एड्स. अकरेक आयलो रिपोर्ट पिडा म्हूण एड्स. तुजे दोळे मिनकुळे काजुले. तुजे दोळे मिनकुळे काजुले. उगडल्यार दोळे जगळाने पळय. उगडल्यार दोळे जगळाने पळय. आनी निमाणें आसा सांगत म्हाका दिताय तर फुलां बरीं दी. सांगत म्हाका दिताय तर फुलां बरीं दी. फूल पळय लग्न माटवंती सोंपता. फूल पळय लग्न माटवंती सोंपता. मोरना पेटेरी फुलता. मोरना पेटेरी फुलता. देव बरें करूं. दोसऱ्या मुखार येताना सेक्रेटरीन म्हाका मेसेज शॉल घालूं न्हय म्हणून. हय पूण व्हडना मी दिलें. देव बरें करूं. चुटुकां भोव चड रुचीक आसलीं. चड आनी चड अर्थाभरीत आशिल्ल्या चुटुकांनी कवी मनांत जिखलीं. अकरेची 2 कविता आसात. ती कोणाची म्हणून तुमकां आतां समजल्यांत. दोगां मात उरल्यांत आमी. ताचे पयलें आमचे मदें आमची एक कोंकणी मोगी आसा. ह्याच कॉलेजींत प्रोफेसर जावन जायतीं वर्सां सेवा दिल्ली. ती विचारलें म्हणटा हांव ॲग्नेसान 52 इयर्स सेवा दिल्या म्हणून. म्हळ्यार ल्हान तावन ती हांगाच शिकली हांगाच काम केली. आमचे मोगाची आडी मॅम ऑन दी स्पॉट म्हाका खबर मेळ्ळी ती एक कविता वाचता म्हणून.
विनंती करता बाय अश्वितान मुखार येवचे एडी मॅडमाक शॉल पंगोवन स्वागत मागसो. आमच्या मध्ये एरिक बाब आनी तिचे मिसस आसात देखून तांचे खातीर आनी जमल्या सर्व कवी खातीर हांवें ही कविता हांव सांगता, हांव एक्ट आउट करून दाखयता. ही काव्या जेल्यांतली फादर P.L. बुतेलोचे. ओहो देवरो दीस दिवंक कारलीन बाये बारीच अप्रूप आयली. पळोवन तुका चड तेंप जाल्लो. परस खावन जेवन गेल्ली. बसा बसा. जॉनी, हेनरी, आयडा, लेन्नी, मिल्ली सगळ्या येयल्यान दादोशी जाली. फाटलो आमके दी ओडली. पाप्पा तुमचो आयलो ना मो घरा कित्या रावलो. आमगेर येवन सो अप्रूप जाला. सोरो हाडचो उरलो. खंय काडिल्लें कापाड तुजें आंगार बारीस सोंपता. आमकां असलीं कापडांच मेळनात. तेटस नाटकारण दिसता. जोची सैरीक कित्तून पावली. खंय वय साडो काडूंक तुज्या कुटुंबाक सांगिल्ली वकाल तुज्यो मुठ्ठ्यो मोडूंक. आमचें कामाचें चेडूं काल पळण गेलें. पोजींच जाल्या आमची. रावा इल्ली कापी हाडटा. खंयच्या बाणांत करची. आले इल्ले लाडू आसात भुरग्यांक म्हूण काल केल्ले. खाडा खाया दाखचे नाकात. आमच्या भुरग्यांक कोले. खारलीन बाये उठली कित्या. आमसर कितें तुका. रावा रावा फाल्यां वचयत. आमची दोसूच नाका. आनी एक फावटी आयिल्ले तवळ 2 दीस रावयतली. देबरो दीस दिव येतात की तर बेगीनच सांत व्हरून गेली. आमच्या कॉलेजींत मॅथ्स क्लासीक भुरगीं बंकच करनातलीं. आतां कळ्ळें घालाक म्हणून. बरें करूं. एक पोएटिका ऍड करा जाय ते. थंय रोसली सांगल्या बरोबर रोसून दितात अशें सांगूंक आमकां गोतना न्हय. अकेरकरच्या 2 कवी पैकी एक कवी आज आंगले घालून आयल्या. म्हळ्यार आंगले म्हणले कविता अपुर्बायची गुंतून ती आयल्या. आज सुंकाणा ती घेतली जॉयस पिंटो किनिगोळी आनी तिच्या विशयांत ओडोलूच जायते आमी इंट्रोडक्शन दिल्लें आसा. अपुर्बायची कविता तुमच्या मुखार. आंगले दिसाळ्या पत्रार आज शिवण तुटलेल्या आंगल्याची खबर. दिसाळ्या पत्रार आज शिवण तुटलेल्या आंगल्याची खबर. खबर ऐकल्ल्या मायन दुबाव विसारन म्हणे. आदुरे शिकाप जोडलेल्या शिवणकाराच्या कामा वरवीं शिवण आंगल्यार टिकोवंक शकली ना आसतली. आदुरे शिकाप जोडलेल्या शिवणकाराच्या कामा वरवीं शिवण आंगल्यार टिकोवंक शकली ना आसतली. दुसऱ्यान आंगल्याचेर उसारलो दुबाव. उण्या कालेतीच्या आंगल्यार कितले हात चल्ल्यात आसतले. उण्या कालेतीच्या आंगल्यार कितले हात चल्ल्यात आसतले. तिसऱ्यान शिवणकाराच्या मिशिनाचेर उसारलो दुबाव. मिशीन समा आसलें तर शिवण समा पडटी. मिशीन समा आसलें तर शिवण समा पडटी. हे सर्व आयकल्ल्या शिवणकाराची काळजां सुतां तुटलीं. हे सर्व आयकल्ल्या शिवणकाराची काळजां सुतां तुटलीं.
पळयवन आपणेच शिवलेल्या सोबित आंगल्याची तुटलेली सुतां. पळयवन आपणेच शिवलेल्या सोबित आंगल्याची तुटलेली सुतां. वारसदारा वीण आंगल्याच्या तुटलेल्या सुतांचो जगसणेन काडली तस्वीर जमलेल्या दोळ्यांनी. वारसदारा वीण आंगल्याच्या तुटलेल्या सुतांचो जगसणेन काडली तस्वीर जमलेल्या दोळ्यांनी. खबरो वांटूंक मग्न जाल्ल्या प्रेक्षकाक आंगल्याक हात शिवण मारूंक विसर पडली. खबरो वांटूंक मग्न जाल्ल्या प्रेक्षकाक आंगल्याक हात शिवण मारूंक विसर पडली. सुतां तुटोन अनाथ जाल्ले आंगले, सुतां तुटोन अनाथ जाल्ले आंगले आज धुळीसो कुटुंबा सांदो जालां. गांवभर ताचें नांव गजलां. गांवभर ताचें नांव गजलां. देव बरें करूं. गोंय करता बरीच आसली आंगलें सुतां आनी ती तिणें ती कंपेर करून बरयल्ली रीत पळयतना मस्त डीप वचून बरयल्ली बरी बघता. देव बरें करूं जॉयस भाई तुमकां. आतां हांवें तुका पुगारलें, तूं म्हाका पुगार. हो कवी कार्यनिर्वाहक जावन उणो वाडलेलो एक अयस्कांतापुरी प्रेक्षकाच्या मनाक वडसो वृत्तेंत प्राध्यापक जावन ह्या सेंट आग्नेस कॉलेजींत वावरसो प्रवृत्तेंत कार्यनिर्वाहक जावन लोकां मोगाळ जाल्लो मोगाळ मोवाळ उलोवपी मनेस्त एल्सू हिरगान आतां तुमच्या मुखार आपली कविता घेवन हांव मोराना. भुरग्यांक तकली जाली हांव मोराना म्हणलें मेल्ली जाल्यार रजाय मेळटी आनी हाची किरकिरे येवन येता म्हणून. म्हाका मस्त जण कवी जोर करतात तूं कित्याक बरयनाय म्हणून. तशें आज गाळीक आमचें नाका म्हणून खाल मोद्यान राती पेन्न गाण्या बसलो. एक सुमार तेंपा उपरांत एका फ्रेंडाक एक मेसेज केली हाय म्हणून. ताका ताचेर रिप्लाय आयली हांव मरोना म्हणून. तशें कितें मतीन उदयलें नातल्यार आज कुर्सावाट सांगाचें म्हण चिंतलें. मागीर म्हाका तुमी कुर्सावचें नाका म्हणून हांव मोराना आनी म्हाका मरण सुना. हांव मोराना आनी म्हाका मरण सुना. हांव मरता मरता म्हणटले थोडे, हांव मरता मरता म्हणटले थोडे, तांणीच म्हाका वापारलें आनी वांसयलें आनी ते मेले. हांव मात मरोंक वचुना आनी मोराना. हांव मोराना आनी म्हाका मरण सुना. तो देवाचो पूत ताका तुमी कुर्सायला. तो देवाचो पूत ताका तुमी कुर्सायला. ताची सुवार्ता परगट केल्ल्यांक तुमी मारला आनी उपरांत सांत म्हणून लायला. तुमच्यान म्हाका मारूंक जालें ना आनी जावचेंय ना. हांव मोराना म्हाका मरण सुना. हांव मोराना कित्याक हांव एकाच कुटुंबान जल्मलोच न्हय. म्हजी संतत कुटुंबां सगळ्या संवसाराभर पावल्यांत. म्हजी संतान कुटुंबां सगळ्या संवसाराभर पावल्यांत. नात्रां पणतुरां शेणतुरां म्हणून म्हजोच पाटलाव करतात न्हू. हांव खंय मरूंक बिलकूल सादना. हांव मरना आनी म्हाका मरण सुना. हांवें काळजां बांदल्यांत आनी पाळां थंय रोंबल्यांत. हांवें काळजां बांदल्यांत आनी पाळां थंय रोंबल्यांत. ताची गुंडाय वस्तूंक सोदूंक आनी बुड्डूंक साद सुना. ताची गुंडाय सोदूंक उस्तूंक आनी बुड्डूंक साद सुना. म्हज्या जाग्यार जायत येतेत पूण म्हजो जागो शाश्वत. आले तुमकांच पळया म्हज्या मोगान अभिमानान इतलीं जाणां आयल्यात आनी म्हाका मरोंक तुमी सोडशात गे. हांव आतां कोण म्हूण तुमकां समजलें म्हूण चिंता. हांव तुमच्या विस्वासान मिसलल्ली तुमची मायभास कोंकणी. देव बरें करूं. भोव अर्थभरीत कविता एल्सू बाबतावन सदर जाल्या. आमी सर्वांनी चड आनी चड कोंकणी भाशेक महत्व दिल्यार आमची कोंकणी भास खंडीत जावन मरची ना म्हणटा एल्सू बाब. तो म्हणटा आमी कोंकणी मायेचीं भुरगीं चड आनी चड कोंकणी उलोवया आनी जिवाळ दवरया. कोंकणी आळोवची नाका आनी आळोवची ना म्हणलो दृढत्व हाच्या कवितेनी झळकता. भोव बरी कविता परबीं तुका. हजर असल्यार तुमकां समजता परत एक पटी बरी सांज मागता. कावी गोश्टी बऱ्यान संपल्या. सर कावितांची रुल्स तुमी साकल्या. मुकलो वेळ हांगासर आसच्या सर कावेंक उडासाची कानीक दिवन मान करच्याक.
हे कार्य सोलोनच्या पोएटिका एडमिन मानस नाविन पेरेरा सुरतकाल हांचे लागी विनंती करता. कवी गोष्टीन पात्र घेतिल्ल्या सर कवींक देव बरें करूं म्हणटा. हांव नांवां आपयतां तांणी मुखार येवचें आनी पळय आनी उडासाची काणीक आमचो डिरेक्टर एरीक बाबा तावन स्विकार करी जाय म्हूण विनंती करता. तशेंच तुमचे कडेन आसल्यो चिटी दय करून चिटी कलेक्ट करा. चिटी कलेक्ट करता तुमकां कोणाचे कविता पसंद जाल्या तांचें नांव बरोवचें. खंयच्या कोणाची कविता पसंद जाल्या तांचें नांव बरोवन त्यो चिटी कलेक्ट करा आनी तांकां क्रिस्टोफर लोबो क्रिस्बेल म्युझिक हांचे तावन कॅश प्रायज आसतलें. तशेंच आयच्या कवींक उडासाची काणीक दिल्या अन्नू कुलशेकर तांणी दिल्या आनी बूक दिल्यात डायन मुकामार तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. जोसी पिंटो किन्निगोळी, लवी गंजी माटा मुखार येयात. हेनरी मस्करेनस, फेसिलो बोतेरेबैल, रेमंड डिकुन्नाता कोडे ताची दुयेन येवचें. सिवी लोरेट्टो, लॉयड रेगो, विनोद पिंटो, स्टॅनिस्लोस किरे. पयली येता लवी गंजी माटा. फ्लाविया कॅस्टेलिनो, जॉर्ज लिगोरी डिसोजा, पीता मिरांदा, जुलिएट मॉरस आनी मार्लिन मस्करेनस जय करून मुखार येवचें. जोसी पिंटो किन्निगोळी, तशेंच रॉनी क्रास्ता आनी नवीन कुलशेकर आनी मुखार येवचें. सिवी लोरेट्टो, ॲडिसोजांना तुम्ही मुखार येवचें. डॉक्टर फ्लाविया कॅस्टेलिनो, लॉयड रेगो ताकोडे, नवीन कुलशेकर. हे या फाटल्यान विगी या राणी क्रास्ता केलराय, प्रीता मिरांदा आनी कोणी बाकी आसात की ते विगी मार्लिन मस्करेनस. Marlene Mascarenhas, Juliet Morris, by Joyce, and Nimane El Surgan. आमच्यामध्ये मालगडे कावे हजर आसात. मानस जॉसी पिंटो दयाकन वेदिक येवच्याक आनी उगडासाची काणीक स्विकार करच्याक. आज आमचें हें कार्य बऱ्यान संपलें तर हाच्या फाटल्यान जायत्या लोकांची मिनंत आसा. सोमेसांचो उपकार बावडोवच्याक कोंकणी संघाचे संयोजक मानस एल्सन हिरगन हांचे लागी विनंती करता. लास्ट देत की प्रपोजिंग वोट ऑफ थँक्स.
पहिल्यान पयलें हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या कॉलेजचे प्रांशुपाल सिस्टर वेनिसा एसी हांकां हे कार्य आमकां चलोवंक तांणी बरो अवकाश करून दिल्लो. आनी देव बरें करूं म्हणटा एरीक बाबाक, जॉयस बाईक, आमच्या उल्याक पालो दिवन हांगासर तुमी आयिल्ले आसात. आनी सर पोएटिकाच्या कवींक विशेश जावन मनेस नवीन तुमकां हांव आभारी आसा आनी देव बरें करूं म्हणटा. विशेष देव बरें करूं अनुपस्थितीन सिस्टर क्लारा आमचे वायस प्रिंसिपल आनी पीजी कोऑर्डिनेटर सिस्टर विनोरा तांचो देव बरें करूं म्हणटा. आनी सिस्टर लिना तुमी एक घडी भर वयर येजय, मुखलीं प्रायजां तुमी दिजय, थोड्यांची काणी दिवंक आसा. कॉलेजीच्या नांवान आमी दिते आसा. आनी हें कार्य जायत जाल्यार हाच्या फाटल्यान जायत्या जाणांनी आमकां पाठिंबो दिला, विविध रितीन पाठिंबो दिला. आनी तातूंत थोडीं आमकां फायनान्शियल सपोर्ट केल्लो आसा. आनी फायनान्शियल सपोर्ट ताणें सांगून नजो म्हणल्यार आसा. आनी थोडीं पोशक आमची आसात तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमी दयकर नांव सांगलें ती नांत चिंता पूण तांची भुरगीं स्टुडंट्स हांगासर आसा, तुमी वयर येत. आनी ही काणीक दिवच्याक हांव विनंती करता. सिस्टर तुमी वेदेक येवचें. मनेस मेल्वीन आनी ग्लॅडिस डेसा आनी तांचें डू हांगासर आसा ग्लेनिटा सुमार पटीन वेदीक आयिल्लें पळयलां. ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी तांच्या तुमी तायकन मुखार येवचें आनी मोगाची काणयेक स्विकार करची. म्हऱ्यान त्या तांचो देव आसा अन्विता म्हळ्यार पुरा प्रायज ताणें हाडून दिली तशें आतां ताका दिवचें कळूं ना. मिस बाय अन्विता तुमी मुखार येवचें. आनी तुमकां सुरवेक येतना एकलें गोड आनी उदक दुकाने दोगा जाणां रावले तांतू गोड काणयान लावले. बाय खुशी आसा ताची मम्मी आयला बाय खुशी तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा आमी एवढी वेदी घेवचें आनी मोगाची काणयेक स्विकार करची. मुखार थोड्यांच्या नांवां सांगता. परगांवान आसात मनेस निशांत म्हजो इश्ट बाय डेल्विया आनी सगळ्यांचे डिजायन केले आसा मनेस आल्वीन अग्रार. आनी हाचे सर्टिफिकेट्स आमकां स्पॉन्सरली म्हाका ताले पाटीमनांची आमच्याच विभागाची आदली मुख्य आसा सबिना डिसोजा गेली म्हण चिंता उडूल आसली तांचो हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी बाय वेनेसा आसा ताच्या डाडा मम्मानी आमकां हेल्प दिल्लें आसा. तुवें मुखार येवचें. वेनेसाची वळख सांगूंक सुलभ. कोड्याळांत वेनेसा बस्ता भोंवता जाल्यार अचेत नांवाची. आनी उरले अरेंजमेंट्साक आमकां मनेस डिक्सन हांणी सहकार दिल्लो आसा. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगळे पोलिटिकांचो पप्पा म्हणून सांगतना उडयले हासले पप्पा म्हणून. एडमिनाक कोंकणी शब्द ना खंय ताका आल्वीन तांणी ह्या पटी एडमिन काडून पप्पा म्हणून नापावंक सुरू केलें. आमचो पप्पा आसा हांगासर सकडाचो मनेस नवीन. तुमी एक गाडी भर मुखार येवचें. क्लॉक आमच्या सिस्टर दितोन मोगाची आनी उडासाची काणयेक स्विकार करची. देव बरें करूं सिस्टर. आनी आमकां उरिल्ल्या विशयान ते सहकार दिल्ले आसात. बॅक सायड वर्कर्स म्हणटा आमी. आमकां केदारले ते जायचेच विडियोग्राफीक सहकार दिल्लो असो नायझिलाचो फ्रेंड आयला तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगळे स्टेज आनी अदर अरेंजमेंट फोटोग्राफी करता आसा उत्तम आमचेच कॉलेजीचे पुरा सहकार दिवचे. आनी हुमेरा म्हण एकले बाय आसले न्ही गेल्या कोण ना क्लॅरीन आसा विडियोग्राफी करता आसा बाय जोशी तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी नॉन टिचींग स्टाफ जावन ऑलरावंडर ते डीजे करतात पुरा प्रिपेर करता पुरा करतात. अजय आसा ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी संतोष अरेंज केल्लो आनी सांगात आसा रोहन आनी बाय धनलक्ष्मी हांव उपकार दवरता. आनी आमच्या कॉलेजीचे प्रेसिडेंट आसा फारी बिजी ते पूण आज आयला बाय एडलीन सुरू करा आपल्या ते येता वयता. आमच्या कॉलेजीन व्हडलें फेस्ट जावंचार आसा जे फाटल्यान ऑर्डर करता तुजो उपकार दवरता हांव देव बरें करूं म्हणटा. अखेर वचच्या पयलें आमचे सेक्रेटरी ताका सेक्युरिटी म्हणचें हांवें खाल्यार म्हणून तें आसल्यार पुरो करेक्ट जाता. हुशार ना ताका 2 दीस ताका हांवें आज जोर केल्लें येवन वचो म्हणून सकाळीं आयला ओडना. बाय अलिशा तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्हजें कुटाम सक्कड कोंकणी संघाचे विद्यार्थी तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. स्पेशल थँक्स टू सम ऑफ माय स्टुडंट्स आर हियर. दे डू नॉट अंडरस्टँड कोंकणी स्टील दे केम. Thank you for that. May I request all of you to raise once those who do not understand Konkani. I am telling in English. I hope you understand English. आनी कितें आसलें गेले आसता
हां थँक्यू सो मच. एलोशियसाच्या आयल्यान कोंकणी संघाची फ्लोरा मॅडम आयल्या मागीर आसा उडल पळय फ्लोरा मॅडम तुमी एक घडी मुखार येवचें आनी एक शॉलाचो मान स्विकार करचो आमच्या चार्ल्स सर हातावन. आनी सर एलोशियसाच्या विद्यार्थी बरें करून म्हणटा. फ्लोरा मॅम एलोशियसांत कोंकणी विभागाची मुख्यस्त जावन सेवा ती दिवन आसा आनी कोंकणी संघटनाची संयोजकी जावन सेवा दिवन आसा. तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी गुलाय करिना चा निवली कोण ना तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हे आमचे कोंकणी संघ आमी हर एक आयतारा शनिवार आनी खारीन चलयता आनी केदाळा पुरसो जाता कवींक म्हजें एक रिक्वेस्ट तुमकां केदाळा साथ जाता आमच्या कॉलेजीक येया आमच्या भुरग्यांक तुमी शिकया कितें तरी कोंकणीचें नवें जावं शिकया. थोडीं कोंकणी समजना तितलींच भुरगीं आतां कोंकणी उलोवंक सुरू केल्यात आनी कोंकणीच्या मुळाची न्हय जाल्लीं भुरगीं कोंकणीक तशीं आकर्शीत जाल्यात. हें म्हजें स्ट्रेंथ. आनी थोडे फावटी म्हाका सांगचें म्हाका जक्के म्हणून म्हळ्यार हांव कोंकणी विभाग ना आमच्या कॉलेजीन. हांव BBA डिपार्टमेंटान असिस्टंट प्रोफेसर जावन काम करतना म्हाका असली कोंकणी ओडणी लेगून हांवें कोंकणी संघ हांगासर आराम करचें म्हणून एक मस्त तेंपार आशा आहली आनी सिस्टरीक मस्त पसंद जालें. त्या दिसतावन आमी कोंकणी संघ चलयते आसा आनी मुखल्या दिसांनी तुमी येजय सहकार दिजय आनी ह्या कार्याक कोणाचें हांवें नांव सोडून गेलां जाल्यार बक्षया हांव ह्या व्यक्तीक सांगाचें ह्या व्यक्तीचें स्वप्न आसलें एकनेसान कोंकणी संघ सुरू करचें म्हणून. पूण कित्याक कारणांतर जावना पूण कोंकणी संघ सुरू जाता म्हणल्यानच त्या व्यक्तीचे फस्ट म्हाका फोन आयले बारी बरें जालें म्हणून. आनी सर तुमच्या विशयान सांगचें आमच्या मदें आसात म्हणजे चार्ल्स प्रायस आमचे आदले रिजिस्ट्रार ते जावन आसले आतां फाटल्या दिसांनी निवृत्त जाल्यात तरी आमच्या जायत्या कोंकणी कार्यांक ते येतात आनी आज आयल्यात. सर तुमकां देव बरें करून आनी एरीक बाबाक आनी जॉयस बायक मान करचें म्हणल्यार विशेश एक तांची आशा आसली तुमचे देव व्हड अभिमानी. तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. उपरांत आनी आतां अखेर करता आमी कोणाचें रेजिस्ट्रेशन जावन आमच्या डॉक्युमेंटा खातीर रेजिस्ट्रेशन करा. लिफ्ट काणयोन बेजमेंटाक वसा थंयसर कॉफी फुलार आसा आनी सर्टिफिकेट्स आमी तुमकां पावयतले आनी आमचे विद्यार्थी हांगासान काणये सकड कवींक सर्टिफिकेट आसा ते एंट्रन्सर आसा तुमी दयकर सर्टिफिकेट काणयेन वचचें. परत एक फावटी तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. लांब जियो सुखी जियो कोंकणी संघ पोएटिका. थँक्यू. आता अत्युत्तम कविता कोणाची म्हण नांव सांगता आनी हे इनाम दिवच्याक हांव मुखार आपयता आमचे मालगडे कवी आसात मातच्या मिलार तुमी दया करून मुखार येवचे आनी हे इनाम दिजय. आनी हे इनाम वेता कोणाक एशिरगान अत्यधिक वोट मेळ्ळ्यात एशिरगानाक अभिनंदन. पोएटिका तर्फेन सेंट एग्नेस कॉलेजीक उगडासाची काणीक दिवंक आशेता मातशें मेल्यार तुमी एक घडी रावचे. पोएटिका तर्फेन कोण गाणी घेता सिस्टर तुमी दोगांयनी येजे दोगांय या. पोएटिका तर्फेन सेंट एग्नेस कॉलेजीक आमी उगडासाची काणीक दिवंक आशेता दया करून येवन स्विकार करचे. देव बरें करूं.